सदांचे थियरी प्रॅक्टिकल क्लासी देगीत दवरून आमचें समळ्ळें सृजनात्मक बरप रचचें कशें ताचें सादारपण कशें हे शिकचो एक नवो अध्याय वा एक नवो पुस्तक विंचोवंक आमी आज सक्कड हांगा जमल्या. हांगासर लिसांव आसा, पारकोनी आसा, आमच्या सचिंतपाक लिखणेक देवोवचे बरी मार्गदर्शन आसा. ह्या कार्याक कोंकणी माय भाशेच्या मोगान हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक माया मोगाचो येवकार मागता. खंयचेय कार्ये आराम करतना देवाचे बेसांव ह्या कार्याचेर मागचे गरजेचे जावन आसा. हांव विनंती करतां सिस्टर वेलेंटिना आनी पंगडांनी येवन प्रार्थना गितांद्वारे कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक. आता स्वागताच्या नस्पाद्वारे आमकां मनोरंजन करच्याक मुखार येतात सॅम्बलीन आनी पंगड.
देव बरे करूं. रित्या वेदीची सोबाय सोडोवंक मानाच्या वेदीक मानाचे सैरे हजार आसात. आयच्या या कार्याक आमचे सांगाता हजार आसात. मनेस्त जोकिम स्टॅनी अल्वारीस, अध्यक्ष कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी. मनेस्त मार्सेल डिसोजा, कोंकणी मलगडो कवी आणि साहिती. आमची मोगाची प्रांशुपाल बहीण दोतोर वेनेसा एसी. मनेस्त नवीन पिरेरा, गुरकार पोएटिका. कोंकणी संघाचो संयोजक मनेस्त मेल्सन डिसोजा. सर्व मानाच्या सैर्यांक सा आग्नेस कोंकणी संघाचो कार्यदर्शी डिऑन सॅम डिसोजा हाणी वेदीक आपोवन हाडी जाय म्हणून विनंती करता. आम्ही घरा आयिल्ल्या सैर्यांक पाणपोड उदक दिवन स्वागत करतांगी. तशेंच या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्वांक स्वागत करूंक मुखार येता प्रिमल कुटिन्ना. सा आग्नेस स्वायत्त विद्यालय मंगळूर हिच्या कोंकणी संघ आणि पोएटिका आणि मांडून हाडच्या तिसऱ्या कवी कार्यक्रमाक तशेंच 30 आणि 8व्या पोएटिका कवी गोष्टीक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो आणि मनाचो स्वागत मागता. रसनार आसा देखून रसना आसात. पृथ्वी आसा देखून सुकणी सौजा आसात. सूर्यो आसा देखून उजवाड आसा. एक कवी आसा देखून कविता आसा. तर कवी विशीं एक कविता वाचून ही म्हजी स्वागताची उतरां प्रारंभ करूंक हांव आशेता. कवी विशीं कविता अशी आसा. रवीन देखनातले कवी देखता, सद्या व्यक्तीचे मन कवी बोगता. चिंतना आणि बोकना कवी लिखता, आपल्या गुंड नियाळान कवी सर्व संगती वर्णूंक शकता. हे कविते मुखार हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांक आणि अभिमानांक तुमकां सर्वांक स्वागत मागता. आमचे संगी आमच्या ह्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन कर्नाटक सरकारांत नेमक जाल्लो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो 11वो अध्यक्ष, एक अपूर्बाय सिनेमा नट, कार्यनिर्वाहक आणि संघटक, समाजसेवक आणि राजकीय मुखेली मनेस जोकिम स्टॅनी अल्वारीस हजर आसात. आमचेर अभिमान दवरून या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आता हांव विनंती करता आमची प्रांशुपाल सिस्टर वेनिसा तुमी मुखार येवन सांकेतिक रितीन शॉल पांघरून स्वागत करच्याक. सांगातच या आमच्या कार्याचे आणि एक मुखेल सैरो जावन वेदीर हजर आसात. मातच्या मिलार म्हणले लिखणे नावाखाल कोंकणी साहित्याक विशेष देणगी दिल्लो. कर्नाटक साहित्य अकादमी 2023व्या वर्सा गौरव प्रशस्ती विजेत. मिलार फिरगजीचे फिरगजपत्र मिलार मिलन असो संपादक. आमच्या समाजाच्या साबार संस्थांनी एक मुखेल हुद्दो सांभाळिल्लो. आमचो मलगडो कोंकणी कार्यसो मनेस मार्सेल डिसोजा आमचे संगी आसात. तांकांय आमी मोगाचो आनी मनाचो स्वागत मागता. हांव विनंती करता आमची प्रांशुपाल सिस्टर वेनिसा तुमी मुखार येवन सांकेतिक रितीन स्वागत मागच्या. तशेंच आमचे संगी या कार्याचे अध्यक्ष जावन वेदीर हजर आसात. आमच्या सर्व कार्याक आमकां प्रोत्साह आणि सहकार दिवची आमची विद्यालयाची प्रांशुपाल सिस्टर डॉक्टर एम वेनिसा एसी हिका आमी मोगान स्वागत मागता. आता हांव विनंती करता सिस्टर व्हॅलेंटिना तुमी मुखार येवन सांकेतिक रितीन स्वागत मागच्याक. तशेंच वेदीर हजर आसात या कार्याचे चिंतक पोएटिकाचे गुरकार मनेस नवीन पिरेरा सुरतकल. तांकांय आमी मोगाचो स्वागत मागता. मनेस्ताक
आमचो संयोजक मेल्सन डिसोजा आणि मुखार येवन स्वागत मागी जाय म्हूण विनंती करता. आमचे संगी हजर आसात कोंकणी संघाचो संयोजक मनीस मेल्सन डिसोजा. हांकांय आमी मोगान स्वागत मागता. हांव मुखार आपयता कोंकणी संघाचो कार्यदर्श जावन आसच्या डियोन डिसोजा. तुमी स्वागत करच्यात. कोंकणी संघाचो कार्यदर्शी डियोन सॅम डिसोजाय आमचे संगी ह्या वेदीर हजर आसात. तांकांय आमी मोगाचो स्वागत मागता. हांव आतां मुखार आपयता आमची भयण प्रमिशा डिसोजा. तुमी मुखार येवन स्वागत करच्यात. आनी निमाणे हे वेदी मुखार हजर आसच्या आमच्या सोमेस्त कोंकणी संघ आनी पोएटिकाच्या संग्यांक मोगाचो स्वागत. परत एक फावटी एकच उतरान सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. अखेर करून कोंकणी भाशे विशीं एक मोठवी कविता. कोंकणी आमची मायभास ती आमची वर्ती आस. जावं सोडची नाव आमी तिचो नास. उखलून धरता आमी तिचो हात. उलोवन ती समता पर्यंत आमचो स्वास. देव बरें करूं. सर्वांक स्वागत केल्ल्या तुकाय स्वागत. मिठाविने निस्त्याक रूस ना. उद्घाटनाविने कार्याक सोबायना. आयचे हे भोव श्रेष्ठ कार्यक्रम कविता कार्यागार आणि पोएटिका कवी गोष्टी सांकेतिक रितीन उद्घाटन करून संभ्रमचो वेळ लागी पावला आसता. हांव विनंती करता आमचे मुखेल सैरे मनेस्त जोकिम स्टॅनी अल्वारीस आणि मनेस्त मार्सेल डिसोजा हांणी उद्घाटन कार्य चलोवन व्हरच्याक. हांव विनंती करता वेदीर आसल्या सर्व सैऱ्यांनी सांगात दिवच्याक. उद्घाटन केल्ल्या सर्व मनाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. कोंकणी उलय, कोंकणी फुलय, कोंकणी आमची आवय. कोंकणी भास आमची भास. आयच्या या कोंकणी कविता आणि कवी गोष्टीच्या या उक्तावनाच्या कार्याक हजर आसलेल्या कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष मनेस्त जोकिम स्टॅनी अल्वारीस तुमच्या उतरांक ही वेदी. देव बरो दीस दिवं सोमेस्ताक. देव बरो दीस दिवं. वेदिरसच्या महान मनशांनो, हांगासर जमलेल्या कोंकणी कवीनो, सांत आग्नेस स्वायत्त विद्यालयाच्या सर विद्यार्थीनो, पयल्यान पयलें तुमकां आज हांव बरो दीस मागता. शेकड्या वयलो इतिहास आसचे कोंकणी काव्य आज पत्रांनी जाळी जाग्यांनी सोबून आसा. दराल बेळ्ळें जावन आसा. हाका वेगवेगळ्या पत्रांनी संघटनांनी कवींनी योगदान दिल्लें आसा. खंयच्याय कलेंत बरपांत अध्ययनात्मक शिस्त आसल्यार तो प्रकार बळवून जाता काय. आतां ही शिस्त कशी उदेवची. हेरांचे आयकून हेरांक वाचून वा हेरांक जावन शिकून जशें एका कवीक प्रेक्षक कान दितागी तशेंच एका कवीन हेरांक आपल्या बोवाराक परिसराक कान दिवंक आसा, मौन दिवंक आसा. ते जाल्यार मात्र एक कवी एक विसनार कवी जावन बदलता. पोएटिका तसलो एक संस्थो बाब नवीन पेरेरा सुरतकर हाच्या मुखेलपणान जायत्यो कवी गोष्टी मांडून हाडून आसा. सांगता सांगता थोड्यो तरी कविता कार्यागार मांडून हाडटा आनी कविता विशयांत लोकांक जावं विद्यार्थी जावं तयार करूंक प्रयत्न करते आसा. एक भोव विशिश्ट काम पोएटिका फाटल्या वर्सांनी
कोंकणी शेतांत कर्ण सांबाळले बोवड अभिमानाची गजाल त्या देखून हांव पोएटिका ह्या संदर्भात अभिमानान शपे उखलता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी वावरांत तांचो सांगात दिल्ल्या आज हांगासर सांत आग्नेस स्वायत्त विद्यालयाची कोंकणी संघाची भुरगीं तुमी सांगाता मेळून पोएटिकाच्या आदारान कविता कार्यागार तशेंच कवी गोष्टी मांडून हाडल्या बोवड अभिमानाची गजाल त्या देखून पयल्यान पयलें सांत आग्नेस इस्कॉलाच्या मुखेल्यांक वडिलांक तशेंच तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा आज तुमचे मध्ये एक व्यक्ती आसा बिंगारी किरा बोन्सू असले अपूर्बायचे काम येर असलेलो म्हजो मोगार इश्ट मौरीस डेसा शांतीपुरा आज तो तुमचे लागीं उलयतलो कवितेच्यो शिरण शिरो तो तुमच्या मुखार चीरून घालतलो कित्याक कविते विशीं तो भरपूर जाणा आनी ताची कविता वाचतना आंगाची लोव बी जाता तसल्यो कविता तो लिखता आनी असलो व्यक्ती आज तुमच्या लागीं उलयतना तुमी ताका आयकोंक आसा आनी यकीनपणान तुमी जर आयकतात जे कितें तंत्र मंत्र आज तुमकां कविते जे शिकयता ते तुमी मानून घेतात हांगातान भायर येतना तुमचे मदले एकलो तरी वा एकलो तरी एक कविता बरोवंक शकता हे म्हाका धैर्य आसा आनी जर तर ह्या कविता कार्यागारा वरवीं आज हांगासर जमल्ल्या इतल्या विद्यार्थी पैकी एक कवी वा एक कवयित्री उलयली तर आयचे पोएटिकान काडलेले सगळे प्रयत्न यशस्वी जाले अशें म्हजें चिंतन आनी आतां कोंकणी अकादमी सरकारान कोंकणी लोकां खातीर दिल्लो एक संस्थो फाटल्या 30 वर्सांनी कोंकणी अकादमी कोंकणीच्या बऱ्यापणा खातीर जायतीं कामां केल्यात आनी फाटल्या एका वर्सांत हो अवकाश म्हाका आनी म्हज्या सांगात्यांक मेळ्ळा कोंकणीचो किरकोळ वाव करच्याक आनी आमी फाटल्या एका वर्सांनी कितें काम केलां त्या कामाचेर आमकां दादोसकाय आसा आनी आतां ही अकादमी कोंकणी लोकांची म्हणटा आसतना ही अकादमी तुमची आतां ही तुमची अकादमी तुमची जावन करच्याक तुमी कांय तरी प्रयत्न करूंक आसा म्हणजे तुमी अकादमी घेवंक जाय तुमची कसलीय कार्य आसल्यार अकादमी सांगाता मेळोवन मांडून हाडूंक जाय तेन्ना मात्र आमचो आनी तुमचो संबंद उरतलो फाटल्या दिसांनी हांव म्हज्या सांगात्या संगी ह्या कॉलेजीक आयिल्लो मेल्सनाक मेळिल्लो आमी नाटक कार्यागार कॉलेजींनी करी जाय भुरग्यांक कोंकणी नाटकांतय आसक्त उपजय जाय म्हणल्या दिशेन मंगळूरांतल्या कॉलेजींक भेट दिवन नाटक कार्यागार मांडून हाडले 4 कॉलेजांनी आमी मांडून हाडले हांगा कारणांतर त्या वेळार परीक्षा आशिल्ल्यान एग्जाम आशिल्ल्यान भुरग्यांक करूंक जावंक ना तरी ओडना दीस आनी मुखार आसात आनी आज आंतरराष्ट्रीय विश्वरंगमंच दिवस आचरण जाता जाल्ल्यान आयच्या दिसा त्या कार्यागारांत 4 इस्कॉलांत मिसून आयिल्ल्या भुरग्यांत हांव एक नाटक आज सालो इस्कॉलेजीन दनपारां 2 वरार जावचो आसा आनी ती खंडीत अभिमानाची गजाल कित्याक 4-5 इस्कॉलाची कॉलेजीची भुरगीं विसून आयिल्लीं 5 ते 6 भुरगीं सांगाता मॅडम फाटल्या 2 म्हयन्यांत अभ्यास करून आज एक नाटक सालो इस्कॉलेजींत सादर करते आसात तांकां सर्टिफिकेट मेळटा हो अवकाश तुमकां चुकला मुखल्या दिसांनी तोय तुमी आपणावंक जाय अकादमी खंडीत तुमच्या सांगाता आसा खंयच्याय कार्याक अकादमी अनुदान दिवंक जायना पूण अकादमीच खुद्द मुखार रावन तुमच्या सांगाता कार्य मांडून हाडूंक शकता सगळ्यो दुडू खर्च अकादमी भरूंक शकता पूण तुमी खंयचेय कार्य करतना आमकां अनुदान दिया म्हळ्यार अकादमीक तुमकां खाली थोडें अनुदान दिवंक कस जाता पूण आमी तुमच्या सांगाता मेळोन कामां करूंक खंडीत साध्य आसा कसलीय कामां कोंकणीची आसात जाल्यार आमकां संपर्क करा आमी तुमी सांगाता मेळोन ह्या इस्कॉलांत ह्या कॉलेजींत कोंकणीची कार्य करया सांगाता हांव तुमच्या वडिलां लागीं एक उपकार मागता सरकारान आमकां अवकाश दिला डिग्रींत कोंकणी शिकोवंक व्याकरण प्रयत्न करा 2 वर्ग जा
कष्टाची गजाल आमी मानून घेता, पूण भुरग्यांक इल्लेशें कन्विन्स करचें काम तुमचें साध्य जाता जाल्यार तें करूंक प्रयत्न करा म्हूण उपकार मागता. आनी परत एक बोटी तुमच्या सगळ्या ह्या दिसाच्या कार्याक हांव बरें मागता, तुमकां उल्हास पाठयता, अभिनंदन पाठयता आनी म्हणटा तुमच्या सर्वांचें बरें जावं. देव बरें करूं. ह्या पोएटिका कवी गोष्टी विशार सडीत माहिती दिवन आणि कोंकणी भाशेचो महत्व समजून ह्या कार्याक बरें मागल्या तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा ह्या कार्याचे अध्यक्षस्थान सबोवन आसात आमचे प्रांशुपाल भयण दोतोर वेनेसा एसी. तुमी ह्या कार्याक उद्देशिसून 2 उतरां उलोवच्याक. वेदीर आसल्या मानेस्तानो आनी वेदी मुखार आसल्या कोंकणी मोगिनो म्हजे तुमकां प्रणाम. 2 उतरां उलोवंक सांगली म्हाका, त्या देखून हांवें उलोवची 2 उतरां. कोंकणी उलय त्या दाळा मात्र कोंकणी फुलतेली. ती खंडीत जावन फुलोवंक जाय, कितें म्हळ्यार ती आमची भास आनी ती आमची आवय. हो जावन आसा सेंट ॲग्नेस कॉलेजीच्या कोंकणी संघाचो ध्येय. हांगा आसली आमची भुरगीं खंडीत जावन घरा कोंकणी उलयतात म्हणून म्हजी पातये न्ही. कारणांतर आतां आमी इंग्लीश भास उलयता कॉलेजींत आसतना ते एका ध्येया खातीर. पूण कोंकणी भास आमची जाल्ल्यान खंडीत जावन कोंकणी भाशेचेर आमकां मोग आसूंक जाय, अभिमान आसूंक जाय आनी ती आमी उलोवंक जाय आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत वापरूंक जाय. थोडे फावटी हांवें आयकूंचें आसा म्हाका कोंकणी येना म्हूण, पूण आतां ती परिस्थिती मस्त उणी जाल्या. कॉलेजींत भुरग्यांनी उलोवची पुरो मायभासत ती जावन दी ही तुळू कन्नडा कोंकणी ह्या उरिल्ली भास. आमी तांकां जोर करचें पडटा इंग्लीश उलया म्हूण बिकॉज ऑफ द पर्पज. या पूण आज म्हाका अर्थ संतोश भोगता, कितें म्हळ्यार आमच्या भाशेक कोंकणी भाशेक आमी जिवाळ करूंक जाय, जिवाळ दवरूंक जाय. सडाव जावन तुमींत तुमकां परखुंचें जाल्यार आमची भावना या थॉट्स येवची पुरा आमच्या माय भाशेंत. ताच्या उपरांत आमी तर्जुमो करून इंग्लिशान जर उलयतले तर इंग्लिशाक भाशांतर कर सांगता. त्या देखून जर तर कोंकणी आमची मायभास जाल्यार खंडीत जावन आमकां कविता बरोवंक या लेखनां बरोवंक इजी जाता. हांगा उर्बा मात्र आसूंक जाय, आसक्त आसूंक जाय. त्या देखून हांगा आमचे लागीं आज कवी आसात, कवयत्री आसात आनी आमची भुरगीं आसात उर्बेन आयल्यान ती आमी मुखार बरोवंक जाय म्हणल्या एका आशेन. आयजची ही वेदी तुमकां खंडीत जावन तुमकां आजच्या आशेक आनीक चड प्रेरण दिता म्हणून म्हजो भरवसो. आनी आयचे हे कार्यागार मांडून हाडूंक आमकां कुमक केल्ल्या कवी गोश्टीक म्हजे रास उल्हास आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. नवीन सर फर्स्ट म्हजे कडच्यान येवन सिस्टर करियांगी म्हणालो भुरगीं परीक्षेक रेडी करता जाल्यार जायत तो उर्बेन इतल्या उर्बेन मुखार येता आसतना म्हाका ना म्हूण सांगूंक नाका आसलें. त्या देखून आयचे हे कार्यागार आसा जाला आनी खंडीत जावन ह्या कार्यागारा मुखांत्र हाच्या उपरांत कवी गोश्टी आसतली. ह्या दोनी कार्यां सांगता घालून आयचो दीस आमच्या कोंकणीक मांकरचो दीस जावन पवतलो. मात्र न्ही हांगा कोंकणी भाशेचेर मोग धरून सर तुमी हजर आशिल्ल्यांक एक नवो उल्हासी येतलो म्हूण म्हजी आशा. सगळ्यांकी देव बरें करूं. भोव मार्गदर्शक आणि प्रोत्साहाची उतरां वरवीं आमकां उत्तेजन दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. हे कार्य सादर करूंक साबार आनी पाठिंबो दिल्लो आसता. उपकार आठवण्याची 2 उतरां उलोवंक मुखार येता सोलिटा फेरावो. हो संसार भोव सुंदर आनी सोबीत. संसाराचे हे नी सोबाय दोरते करचे काव्यांनी तांच्या सोबीत उतरांनी.
ह्या कविता कार्यागार आणि कवी गोष्टीक हजरच्या सर्वांक बरो दीस मागता. कोंकणी संघ सांत ॲग्नेस कॉलेज मंगळूर आणि पोएटिका तर्फेन मांडून हाडल्या कवी गोष्टी कार्याक हजर जाल्ल्या आणि सहकार दिल्ल्या सोमेस्तांचो सांत ॲग्नेस कॉलेज आणि पोएटिका तर्फेन उपकार बावडूंक खुशी व्हरता. कोंकणी भास विशेष आणि विशिष्ट, कोंकणी साहिती आणि कोंकणी साहित्य निजाकी ग्रेस्त ह्या कार्यागाराक आणि कवी गोष्टी उद्घाटन कार्याक मुखेल सैरे जावन हजर असून कार्य सोभयल्या कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष मानेस स्टॅनी अल्वारेस तुमचो काळजातावन उपकार बावडता. हांव विनंती करता आमच्या कॉलेजीच्या प्रांशुपाल सिस्टर वेनिसा हांणी सैऱ्याक उगडासाची काणीक दिवच्या. आयच्या कार्याक हजर जावन तांचो अमूल्य वेळ आमच्या सांगाता करसिल्ल्या कोंकणी साहिती मानेस मार्सेल डिसोसा तुमकां आमी आभारी जावन आसा. हांव विनंती करता प्रांशुपाल हांचे लागीं मानेस मार्सेल डिसोसा हांकां उगडासाची काणीक दिवच्या. ह्या कार्याचे अध्यक्षस्थान सोभयल्या आमच्या कॉलेजीचे प्रांशुपाल सिस्टर डॉक्टर एम वेनिसा एसी हांचो सर्वां तर्फेन उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. वेदिरसच्या पोएटिका कवी गोष्टीचे गुरकार मानेस नवीन पेरेरा हांच्या मार्गदर्शनाक आनी कळमीत वावराक देव बरें करूं. आयचे कार्य चलन व्हरूंक वावुरल्या कॉलेजीच्या कोंकणी संघाचे संयोजक मानेस मेल्सन डिसोसा आणि कार्यदर्शी डिऑन डिसोसा हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. कार्याक हजर जावन आपली तालेंतां कविता मुखांत प्रदर्शन करच्या सर कवींक धन्यवाद पाठयता. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या आणि हे कार्य यशस्वी रितीन जावच्याक सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाच्यानो हांगासर हे वेदी कार्य संपले आसता विनंती आसा सर्वांनी एक तस्वीर काडून मुखार येवचें. देव बरोदन फार्मागता. मोगाच्यानो आयच्या ह्या कार्याक आमचे सांगता हजर आसात मनेस फेलिक्स डिसोजा ताकोडे एक बरो समाज सेवक मुंबईत तशेंच गांवांत ते वावुरल्यात. ट्रेड युनियन लीडर बॉम्बे हातूंत तांणी वावर केला. जय श्री कृष्ण परिसर प्रेमी मुंबई हाचे फाउंडर ते जावन आसात. हांव विनंती करता तुम्ही वेदीक येवन मनेस नवीन पिरेरा हांणी सैऱ्यांक मानान स्वागत करच्याक. मोगाच्यानो आमी कवी गोष्टी प्रारंभ करच्या वक्ता तुमकां सोमेस्तांक एक चीट दितल्या. कविता एका वरनी एक उत्तम आणि श्रेष्ठ यापैकी तुमकां बरी लागली कविताचे नाव कवियाचे नाव त्या चिटीर बरोवचे. आयच्या दिसा सुंकान हाती घेवंक आणि कवी गोष्टी चलोवच्यान दोग प्रमुख व्यक्ती आमचे मध्ये आसात. मनेस्त नवीन पिरेरा आणि डॉक्टर फ्लॅविया कॅस्टेलिनो. डॉक्टर फ्लॅविया कॅस्टेलिनो हांची वळख सांगची तर मणिपालांत ती वस्ती करता. मणिपाल फिरगचीन ती वस्ती करन आसात. MSc काउन्सिलिंग सायकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी आणि PhD डिग्री आपणयल्या. प्रोफेशनल एज्युकेशन मणिपालांत तिने केला. अपरिमित मोग कन्नडा कोंकणी कवना संकलन 2020 प्रगट केला. 2 व्हिडिओ पदां रचल्यांत
2 कन्नड कवना संकलना विमर्शे केल्यात. 200 वयर कवना लिखल्यात. 25 वयर सायंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स बरोवन पब्लिश केल्यात आणि पेपर प्रेझेंटेशनय केल्यात. 2 पुरस्कार आणि साबार इनामां आपणयल्यात. साबार कडे मोटिवेशनल आणि हेल्थ टॉक स्पीकर जावन सेवा दिल्या. कविता बरोवचे, संगीत रचन करचे तांचे हव्यास जावन आसा. सोमेश तांच्या नांवान तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागतां. आता मुखले कार्ये तुमी चलोवन वचच्याक हांव विनंती करतां. कवी गोष्टी आरंभ जावच्या पयले तुमकां ती जर चिटी वांटल्यो गे त्या चिटीर तुमकां कोणाची कविता पसंद येता पळय त्या कवीचें नांव बरोवचें. ओके, उडोवचें सेशन खंयचेंय कावंट जायना. आतां हांगा कविता कोण वाचतात पळय तांचे मात्र सांगात सेंट एग्नेस कॉलेजीची एकली पात्र घेता पळय सिस्टर वेलेंटिना तिचें नांव बरोवंक ना कित्याक पळय स्टुडंटां तांकां तोट घालतात तांकां सोड न्हू. हांगासर कोण कवी आसात तांचे कोणाचे तुमकां पसंद जाता तांचें नांव तुमी बरोवचें जायत की. सर्वांक बरो दनपार मागता. सर कवींक आनी कविता मोगींक कवी गोष्टीक स्वागत म्हणटा. आज कवितेचो बेसाय करूंक बैलाक आमी देवल्या. गोंयच्या दनयाची परवानगी संगी 5 कवींक हांव मुखार आपयतां. तुमी वेदीर बसका घेवचे म्हूण विनंती करता, घेजे म्हूण विनंती करता. पयले येतात पयशिला गोंयांतावन संदेश बांदेकर बाब. दुसरे अमय नायक गोवा. तिसरे आसात रेमंड डिकुन्ना ताकोडे. चौथे आसात रोनी क्रास्ता केलराय आणि 5वी जसिंता मस्करेनास देरेबाई. गादे सुकुल्ले नलियो लाचुल्लो बऱ्यान वाळच्यो वाळ सयत सुकून गेल्ले. बऱ्यान बेसाय करूंक बांयतले उदक गाद्यांक पावोवचें आसलें. पावसा पयले नेज उठजे आवरा पयले पाळां रंबोवचे. तर येया सारें कितलें गलिजे बीं खंयचें बेळें कशें म्हणलें समजया. आमचो पयलें सर्तेक एज जाल्लो कवी पाटी उरला ताका मागीर आपयता. पयसुल्या गोंयांतावन कोडयाळची सोबाय साकोंक संदेश बांदेकर बाब आयल्यात. सगळी पळोवंक एक मोठ बीं पळोवंक आनी एक मोठ बीं ते वंपूंक आशेतात. नेजय ते बुड्डितात. तांच्या कवितेक कान जावयांगी. संदेश बांदेकर बाब. नमस्कार. कवितेचें नांव होळी. होळी दर वर्सा येता आनी वयता. मनीस तोंडाक रंग लायता. दर वर्सा येता आनी वयता पूण मनीस तोंडाक रंग लावन सदांच होळी खेळटा. रंग सादेपणाचो, रंग भोळेपणाचो, रंग गोडसाणीचो, रंग शब्दाचो, रंग उतराचो. आमी वयल्या सरड्याक ओगीत बदनाम केला. आमी वयल्या सरड्याक ओगीत बदनाम केला तो रंग बदलता म्हण. पूण हांगा मनीस सुद्दां फाटी घालता. त्या सरड्याक रंग बदलू. रंग विश्वासघाताचो, रंग फटिंगपणाचो, रंग बेमानपणाचो, रंग घातकीपणाचो. अशी ही होळी आमी सदांच खेळटा. तर दर वर्सा येवच्या होळीचें आमकां अप्रूप तें कित्याक? तर दर वर्सा येवच्या त्या होळीचें अप्रूप तें कित्याक? देव बरें. आमी सदांच विविध रंग दाखयता. हे रंग बदलच्या विशयांत, वेश बदलच्या विशयांत ताची विविध रुपां मार्मीक रितीन भितर आयल्यांत बाब संदेश बांदेकर कारवारान. आमी वेश बदलता तर होली आमकां अप्रूप म्हूण कित्याक भोगता म्हूण मार्मीक रितीन सांगता संदेश बांदेकर. आनी हे कविता आयकतना म्हाका विलपिरविंबसाच्या पदाचो उडास येता. कांय तरी इल्ले पेल्याच्या गरजेक करसूंक नाय तर संवसारी. फायदो तो कसलो मनशा तुवें हांगा 100 वर्सां वाचल्यारी. 4 दीस हे जिवीत आमचें जल्मोवचे जियोवचे मरचे. मरतस जर मातयेंत दामता बरेपण तुजे मात्र हांगा उरचें. आतां आसा आमचो दुसरो कवी अमय नायक गोवा.
हो म्हणटा आमी वेग्गी यागी बैलाक 5व्यांत लीन जावंक नितळ वारें सेवंक. सगळ्यांत पयलीं सेंट एग्नेस कॉलेज आनी नवीन बाबाक हांव उपकार म्हणटा की म्हाका कवी गोश्टी खातीर हांगसर आपयल्या बद्दल. कवितेचें नांव आसा आत्महत्या, सुसायड. विशय गंभीर आसा, हांसपाक गेल्या हांसचें. आत्महत्या आतां फॅशन जाल्या. आत्महत्या आतां फॅशन जाल्या. लोकांनी तिका भरपूर मागणी घाल्या. तो काल आज ती जाल्यार तें फाल्यां. तो काल आज ती जाल्यार तें फाल्यां. आत्महत्या आतां फॅशन जाल्या. आत्महत्या आतां फॅशन जाल्या. बांय थोडी न्हंयत बुडी. बांय थोडी न्हंयत बुडी. कांय कडेन विखापुडी. चलयांच्या हातीन रान्नी कुडींतली सुरी. बांय थोडी न्हंयत बुडी. कांय कडेन विखापुडी. चलयांच्या हातीन रान्नी कुडींतली सुरी. सोलपाक पोट वा हातनाडी. बायलां आमची हुशार. बायलां आमची हुशार. तांकां फकत 5 लिटर केरोसीन आनी एकूच फसका काडी. पेट घेवपाक सिल्काची साडी. पेट घेवपाक सिल्काची साडी. आमी दादले लेगीत फाटीनात. आमकां फकत रेल्वे गाडी. आमी दादले लेगीत फाटीनात. आमकां फकत रेल्वे गाडी. फेनाक गाठ झाडाक गाठ. गाठ कशी मारप. फेनाक गाठ झाडाक गाठ. गाठ कशी मारप. तोंड पाठ पूण दोना कडेन एकूच समान. तो म्हळ्यार गळ्याक फास. जसो जसो गळ्याक घातला दोरयेन घास. बास बास बास. तुम्ही म्हणटल्यात आत्महत्येचेर हांवें PhD केल्या. ना, आत्महत्याच आतां फॅशन जाल्या. आत्महत्याच आतां फॅशन जाल्या. देखी आसलेलो तेन्ना नपास जालो आत्महत्या. पास जालो गूण कमी आत्महत्या. इंडिया हारली आत्महत्या. पार्टी पडली आत्महत्या. म्हारगाय वाडली आत्महत्या. आतां मोग जायना आत्महत्या. मोग मेळना आत्महत्या. मोग कळना आत्महत्या. मोग फळना आत्महत्या. बाकीचें सगळें मिथ्या. बाकीचें सगळें मिथ्या. परमसत्या आत्महत्या. आत्महत्येची तान भागोवपाक रेटॉला बाटली. आत्महत्येची तान भागोवपाक रेटॉला बाटली. रेटॉल मेळना डेटॉला बाटली. आत्महत्येची तान भागोवपाक रेटॉला बाटली. रेटॉल मेळना डेटॉला बाटली. सामकेंच न्हिदूंक न्हिदेच्यो गुळयो. आतांच्या ह्या जमान्यान कोण घेतात त्यो. तकलेर फार मारपाचे नवे छंद आयल्या. तकलेर फार मारपाचे नवे छंद आयल्या. आत्महत्या एक आतां फॅशन जाल्या. आत्महत्या एक आतां फॅशन जाल्या. पयली माळी दुसरी माळी तरी मरना देवाक गाळी. पयली माळी दुसरी माळी तरी मरना देवाक गाळी. तुवें केली म्हण हांवें केली आवय बापूय. तुवें केली म्हण हांवें केली आवय बापूय. मशणान गेली सगळ्यांक कुचयल्या उमेद. सगळ्यांक कुचयल्या उमेद. बांदूंक आपली मडसरी. जिणेच्या दर्यांत ना आलतडी ना पलतडी. चलोंक कळना होडे म्हण मदींच घेतली उडी. चलोंक कळना होडे म्हण मदींच घेतली उडी. देवाच्या आपोण्याक सगळेच भिल्या. देवाच्या आपोण्याक सगळेच भिल्या. आत्महत्या एक आतां फॅशन जाल्या. आत्महत्या एक आतां फॅशन जाल्या. देव बरें करूं. आत्महत्याची विविध रुपां भोव मार्मीक रितीन पिंत्रायल्यांत बाब अमेय नायक गोवाळणी. ह्या वेळार म्हाका लवी गंजीमेटाची एक कविता उडास येता. गोळो चिड्डिल्ल्या फुलान सुवाद हातार तो सोडुल्लो कोर्तीन साक्ष जालो. गोळो चिड्डिल्ल्या फुलान सुवाद तो हातार सोडुल्लो कोर्तीन साक्ष जालो. मुखलो कवी आसा रेमंड डिकोन्ना ताकोडे. बी हाडला भिजत घाला उदकान भरला माजाल. कोस्ता रेड्यांक नांगरा बांदून पळय माडयतना चारोळींक उतरां सोदून. रेमंड डिकोन्ना ताकोडे. तुजो एक कान आयकना जाला. ह्या दिसांनी म्हजो एक कान आयकना जाला. कित्याक म्हजी शेजारची दिसना जाल्यार. कित्याक म्हज्या शेजारची दिसना जाल्यार तांच्या आयदनांची गाणां आयकना जाल्यार. ताणी सकाळी सांजेर तांचो किचनांतलो आवाज आयकना जाला. देखून म्हाका न्हीदच पडना जाल्या. फांत्यार म्हज्या आनी तांच्या घराच्या मदें आसच्या झाडांतल्या इड्यांतल्यान तिळटाला. कांडलाच्या सुब्बूर तांचो जलांत पडला. आनी एक खराटे बेल्टाचो हुंकारो आयकना जाला.
दूध हाडून सांगलें तुवें हाडूं नाय असो हुंकारो जोर जाला. तेन्ना हो म्हणटा ल्हव बाळा म्हूण पुसपुसता आनी ती तक्षण म्हणटा आयकून दी कळोवन दी ताकाय कान दिता म्हणटो ताकाय कळोवन दी म्हणून किंक्रेडेच्या वेळा म्हणटा 2 दीस जाले. आतां 2 दीस जाले सगळे वाठार मावन. आतां 2 दीस जाले सगळे वाठार मावन म्हाकाय एक सुरपण बगोवंक लागला. कांयतरी सदांय इल्लो लिंबू पिळूंक इल्लो टोमॅटोचो कुडको हाडूंक फ्री मेळटलो तेय गरजेक ना जाला. कानी म्हजो इल्लो बरको आयकुचो जाला. शेजार ते शेजार सर दोडीचें काजान तामासो हासो वेळ आसो संदान सर्गाक वचेत शेजारच्या आंगणान देखून 3 जाणांत म्हाका खबरेचे आमशें तिक्षें तांच्याच किचनांतलें हाडलें. देव बरें कर. सबारांक आपल्या घरा कितें घडटा ताचे प्लस शेजाराची चड उबेद आसता. हाचे वयर भोव सुंदर रितीन वर्णिलां रेबंड डिकुन्ना ताकोडे आनी ह्या संदर्भार म्हाका बाय शीला भंडारकर हिच्या कवितेचो उडास येता. थोडे संबंध भाड्याच्या घराबरी आमी कितलो शृंगार केल्यारी ते आमचे जायना. मुखलो कवी आसा रोनी क्रास्ता केलराय. बियांक अंकरे फुटल्या गोणये भायर मुंगे किरलोल्यात कोसून आयते केलेल्या गाद्याक बी ओंपूंक तो आयतो जाला. समजताक माया मोगाचो नमस्कार. हांव आज 4 चुटक वाचता. पयलें चुटक नशीब. त्या विस्तार पार्कांतल्या विशाल रुखामळी तुका वेंगून बसून बाग नाचलेलो हांव थंयसर एक रूख जावन कितलो तर गिरांत तुज्या ओंटा आमोलांत बेबदो जाल्लो हांव मवत थिरार नासता तुज्या काळजांत निसर पडलो. आतां मोगाची रूच सप्ता तितलो रुचीक ऊच कळमेच सदां बेबदो जावची गिरांत लागल्या. इल्लो वरया आनी चुटक. आस्पत्रेच्या खटल्यार निमाण्यो घडयो मेस्ट्यान भुरग्यां लागीं सांगलें वेंटिलेटरा घाल्लें पुरो इल्ले तरी शिवेसरींतल्या फ्लॅटांक उरया. देवा गा देवा हांव एके बायलेचो घोव जावन तिचें आयकूंक शकना. तूं देव जावन करोडो बायलांचें कशें आयकताय. देव बरें करूं. भोव अपुर्बायची चुटुकां बाब रोनी क्रास्ता केलराय हाची कविता आयकतना म्हाका पोरेकल्यान सांगिल्ल्या उतराचो उडास आयलो. काल सायबा आतां ह्या आस्पत्रेची मरणाची पेटेची आनी रेट पळयतना मोरो की बेन दिसता सायबा. आनी ह्या संदर्भार मरण म्हणटना म्हाका पाकिस्तानी कवी फराज हाचे एक चुटूक उडास येता. कोण एकसुरपणाच्या बियान मेलो गी ताच्या मरणाक सगळो गांव आजार जाल्लो. कोण एकसुरपणाच्या बियान मेलो गी ताच्या मरणाक सगळो गांव आजार जाल्लो. फराज पाकिस्तानी कवी. आतां ओंपुल्ल्या गाद्याक उदक बांदला बेत चापाक उबारला सुकण्यांक बेस्टोवंक राखून आसात परवे गिरबुजे बोंची उक्ते दवन तांकां धांवणोवंक बडी घेवन राखून आसा आमची जसिंता मस्करेन आसले रे बाय. म्हजी 3 चुटुकां. पयलें चुटूक समेस्तांक म्हजे प्रणाम. म्हजें पयलें चुटूक आदी आनी आतां. आदी मातयेच्या घरांनी आसलें कितलें शांत समाधान. आतां बोंगल्यांनी भरलां फकत नीरव मौन. आदी आसली घरभर जाणां आनी भुरगीं खुशाली. आदी आसली घरभर जाणां आनी भुरगीं खुशाली. आतां भुरगीं दोगांच पूण जालां तीं आमाली. आतां भुरगीं दोगांच जालां तीं आमाली.
दुसरें चुटूक राजकारणी. वोट मागोवंक येतना कितलो कालतो उलयता तो मोगान सगळ्या लागीं जावन जाणतो. जिखून आयल्या उपरांत सगळ्यांक जाता बोलतो. चड उलयल्यार हाण येता कोयतो. चड उलयल्यार हाण येता कोयतो. तिसरें चुटूक नायट ड्युटी नर्स. नायट ड्युटी केल्ली नर्स पयन करनासली बसार. नायट ड्युटी केल्ली नर्स पयन करनासली बसार. कंडक्टर येताना 5 रुपयांचे 3 कॉयन घाले ताच्या हातार. कंडक्टरान खंय वचोंक म्हणून दोळ्यांनीच विचारतना खंयच्यागी चिंतपार आसली नर्स म्हणाली, काणगे एक सकाळी, एक 2 परां आनी एक सांजेर. काणगे एक सकाळी, एक 2 परां आनी एक सांजेर. देव बरें करूं. भोव सुंदर कविता. नर्साक घुसपट गोंदळ जाली आनी घुसपट गोंदळ म्हणटाना म्हाका मिर्झा गालिबाचे एक कविताचो उडास येता. ती म्हज्या कडेन सांगता हांव तुजो मस्त मोग करतां, तुज्या सांगात हास्य रावतां. ती म्हज्या कडेन सांगता हांव तुजो मस्त मोग करतां, तुज्या सांगात हास्य रावतां. म्हणटा म्हजी आळसाय, म्हणटा म्हजी आळसाय. मिर्झा गालिब. दिनवास तुमकां. आमचे गोंयांतावन आयिल्ले अमेय नायक बाब, तशेंच कारवारतावन आयिल्ले संदेश बांदेकर, ते तांकां ट्रेन वेळ जाता जाल्ल्यान ते आतां पाटी वेतात. तशें जाल्ल्यान तांकां आमी आतांच उडासाची काणीक दिता आनी तांकां पावंक आमचो रेमण बाबी वेता जाल्ल्यान तांकां आमी उडासाची काणीक दिता. आता वय दुसऱ्या पंक्तीक या सर्तेक वेदी वयर येतात. अन्नू इजाय, CV लोरेटो बाब, सविता फर्नांडीस देरेबायल, मरिया जॉर्ज पिंटो कुलशेखर, डॉक्टर अन्नी डिंपल कैस्लिनो कुलशेखर. लोरेटो, सबिता फर्नांडीस देरेबायल, मरिया जॉर्ज पिंटो, डॉक्टर अन्नी डिंपल कैस्ली. नेजीची वाडावळ रंग पळोवन लावचे दीस इत्यर्थ करून व्हड गाद्यांक सारें कोसाप जाणांचे लेख घालून आयला आमचो जाणटो कवी CV लोरेटो बाब. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजी कविता वाणांची धूळ. वाणांची धूळ. ह्या दिसांनी सगळी सृश्टी जाता पाड, देवाकी मनीस रावल्यात आड. ह्या दिसांनी सगळी सृश्टी जाता पाड, देवाकी मनीस रावल्यात आड. दीस उपतां काळीज जाता जड, मनशा पयिल्लें तुज्या पांयांचो वाणो काड. वाणांक तांपल्ल्या धुळीच्या मोडांनी सृश्टींतलो सर्ग लिपयला. वाणांक तापल्ल्या धुळीच्या मोडांनी सृश्टींतलो सर्ग लिपयला. संवसारी राटावळींची वाणी तुटाना, तेंपलांनी खंयचो देवय भेटाना. तेंपलांनी खंयचो देवय भेटाना. गलीज उदका कडेन रावल्लो भाग्यवंत थंय जिवच्या लोकांक कंटाळटलो. देवान ताका सांगलें, तुजो वाणो काड, तूं उबो रावल्ली धर्ण पवित्र जागो. देवान सांगलें म्हणून पोरण्यो वाणो काडले, आतां दौलतेचे मोचे घालून भोंवतात. हांचे मदें रोहिती आसात, पुरोहिती आसात. नवेंच उबारलेल्या देव तेंपलांत वाणो घालच्यो वा नाका उनोनी तर्क. लासूंक लागलीं जळचीं बोलीं, खिणान पांयां जावन हातांक वाणाचो वर्ग. पांय धुवंक म्हणून निमाण्या ब्रेस्तारा नवेस वाणो भायर सोडून गेल्लो पेद्रू. उंडो वायन सेवन भायर येतना ताचो वाणो घेवन पयस पावल्लो जुदास. वाणो घाल्ल्या पांयांक कांटे भियेतात, पूण देव पयस रावून हांसता. स्वार्थाक धांपलेल्या दोळ्यांक मात्र सृश्टींतलो देव स्पश्ट दिसता. स्वार्थाक धांपलेल्या दोळ्यांक मात्र सृश्टींतलो देव स्पश्ट दिसता. देव बरें करूं. वणाची विविध रुपां भोव मार्मीक रितीन वर्णिल्यांत
बाब सेवी लॉरेट्टो ताकोडे सॉरी बाब सेवी लॉरेट्टो आणि म्हाका विनोद ताकोडे दिसलो हांवें ताकोडे म्हण हांगासर पंच लाईन पळया दंपलोल्या दोळ्यांक मात्र सृश्टेंतलो देव स्पश्ट दिसता दंपलोल्या दोळ्यांक कळले दंपलेल्या स्वार्थाक दंपलेल्या दोळ्यांक मात्र सृश्टेंतलो देव स्पश्ट दिसता म्हणून बारी बरी एक पंच लाईन बरयल्या बाब सेवी लॉरेट्टो अभिनंदन तुमकां आनी ह्या पाठतळार जोसी पिंटोची एक कविता आसा विविध रुपां म्हणटना हे कविता पावसाचो एक थेंबो म्हणालो हांव शिंपयेन पडलो आनी हांव मोती जाला आनी एक थेंबो म्हणालो हांव दर्यान पडलो आतां हांव दर्यो जाला जोसी पिंटो उदका हात पळय जाय जाणट्यान बांयत उदक जगतें दवरून खळाकी उदक सोडून सदां नेज सांबाळी जाय लक्षिल्यान आयतो आसा अन्नो इजय देव बरो दीस तुमकां थोडी चुटकां पासून उतरायता एक आसा तुका म्हज्या काळजांत जगोवन दवरूंक चिंतलें तुका म्हज्या काळजांत जगोवन दवरूंक चिंतलें दिसती फुडें तूं वाडच गेलें काळजाक तें दारस नातलें मुखलें चुटूक आसा दुकां दुकां म्हजी जिरयता तुका पळोवन जियेता तुका म्हज्या दोळ्यांनी सोबयलां दुकां गळोवंक बी येता दुकां संगी गळोवन वेशी रिती जिनी म्हजी रिती कशी मागणें आसा बायलेचें देवा म्हजे खातीर तुजे लागीं हांव कांयच मागना देवा म्हजे खातीर तुजे लागीं हांव कांयच मागना तूं दिताय तें सगळें म्हज्या घोवाक आसा दी ताचे लागीं आसलें म्हजें कण घेवचें गिन्यान मात म्हाका दी कुडाकुडाच्या कणयेच्या प्रेरणांतून बायले म्हजे घराक आमच्या तुजी वळख सांग बायले म्हजे घराक आमच्या तुजी वळख सांग तूं म्हजो मोगू म्हज्या कुशीची बोर म्हज्या भुरग्यांची आवय ताच्या गिवर्ती तूं धैर्यादीक श्री अशी तुजी वळख दी नांतर घर आमचें तुका ताची साखर करीत नांतर घर आमचें तुका ताची साखर करीत देव बरें करूं भोव गुंडाळ्याच्यो कविता अन्नो इजय यांचे तो ह्यो पुरो वर्णिल्यार सगळो दीस जाय पडात एक कविता सांगता तुका दोळ्यान सोबयलां दुकां गळोवंक बी येता काल हे दोनूच वळी पुरो तुजे खातीर हांव म्हजे कश्ट सगळे लिपयता म्हूण सांगूचे भोव सुंदर कविता आनी ह्या पाठतळार वादालूप डायस गोवा हांची एक कविता आसा पावसातूं पोड जाय तशें जड पावसातूं पोड जाय तशें जड पूण ताण बगोवची सकत फकत ताका मात्र आसा वादालूप डायस गोवा सुबिक्त पाचवानीजीन नवे गादे सुंदरयल्यात आळांक चा नश्टो जाय देखून रांदच्या कुडाशी वेता सबिता फर्नांडीस देरेबाई म्हजी पयली चुटुका जावन आसा दूख संवसारांतले दुबळे गळयतात दूख कश्टांनी थांबयतात पोटाची भूक संवसारांतले दुबळे गळयतात दूख कश्टांनी थांबयतात पोटाची भूक कितेंच ना तांकां हास्त वदीक सदांच हाका बोब मारतात देवाक दुसरे चुटुका जावन आसा वर्तेपण वर्त्या चिंतपाचे मूळ काळीस वर्त्या बळाचे मूळ मावणपण वर्त्या कळतेपणाचे मूळ मागणे वर्त्या मोगाचे मूळ देव तिसरे चुटुका जावन आसा जेवण जेवण बरें जाल्यार जिवीत बरें जेवण रुचीक जाल्यार जिवेक बरें जेवण बरें जाल्यार जिवीत बरें जेवण रुचीक जाल्यार जिवेक बरें जेवण स्वादिश्ट जाल्यार घटमूट जातलें जीवन बरें जेवण मेळ्ळा जाय तर बायले कडेन उलय जाय मोगान बरें जेवण मेळ्ळा जाय तर बायले कडेन उलय जाय मोगान देव बरें करूं बरें जेवण मेळ्ळा जे तर बायले कडेन मोगान उलयचे बरी पंच लायन बरयल्या सबिता फर्नांडीस देरेबैल
आणि ह्या पाडतळार जॉसी पिंटोचे कविता असा, तू मोगांत विश्वासी उरले नाही, तुका म्हज्या मोगांत कांय दुबाव आसतो, तू सीदा म्हज्या लागीं विचारते, तुका म्हज्या बायले लागीं विचारची गरज तरी कितें आसती. जॉसी पिंटो. आता मलगडी मरिया जॉर्ज पिंटो कुलशेकर. गादे सोयतली दिश्ट तिची आळांच्या पेंडयेचेर पडली, ती तांकां इशारो करी वेगिलाया पतलय नाकार बात बरें हे जाय. सर्वांक म्हजे प्रणाम. म्हजी शुटुकाचें पयलें शुटूक जावन आसा उत्तम. मोग वांटूंक जाय, जाणा आसलें काळीज, मोग वांटूंक जाणा आसलें काळीज, हेरांचे समस्ये सोंसणिकायेन आयकुचे कान, गरजेवंतांक कुमकेचो हात दिवचें मन, हें बरेंपण आसलें संवसारांत क्रेस्तां त्रास उत्तम. दुसरें मोल कळचें. पावस येवन गेल्या उपरांत प्रकृतीची सोबाई सारकी दिसता. कश्टां उपरांत जिणेचें मोल सारकें कळून येता. सोनारान भांगार उज्यांत घाल्या उपरांत ती जळजळटा. मनशाची सोंसणिकाय पारखूनच हर एकल्याक कश्ट मेळटा. तिसरें आनंद भोगून राव. हेरां विशयांत चिंतून तुजी तकली विरार करनाका. तुजो हुस्को नातल्यांक तूं लागीं घेनाका. हेरांक दाखोवंक ग्रेस्तकायेची जिणी जियेनाका. तुज्या मोदें हेरां मोदें तुलन करूंक वचनाका. वाद विवाद करतल्या मुखार वाद करनासतना मौन राव. हर एका दिसाचे ल्हान ल्हान खुशेचो आनंद भोगूनच राव. निमाणें खाण दिनाका. कोणाय थावन तुका करकरे भोगता तर तूं तांचे तावन पयस वेचे प्रयत्न कर. नांतर तुजी मोत विरारायेन भरतली. सदांच एक कांट्या बरी तुका ती तोपतली. हेरांच्या सर्व उलोवण्याक खाण दिल्यार आमी सकला पडतल्या. देव बरें करूं. खरे दितेल्याच्या उलोवण्यांक कान दिनाका म्हणटा बाय मरिया जॉर्ज. आनी ह्या पाडतळार एक आयरिश कवी ऑस्कर वायल्ड हाची कविता आसा. तुज्या दुस्मानांक माफ करते वस, तुज्या दुस्मानांक माफ करते वस, आनी तांकां ताच्या तितली किरी दुसरी ना. तुज्या दुस्मानाक माफ करते वस आनी तांकां ताच्या तितली किरी दुसरी ना. ऑस्कर वायल्ड आयरिश कवी. कैलाक कितले पेंडयो म्हणलें लेख करे जाय आसलें. कोणा कडेन सांगचें म्हणून भटकार माते उन करतना डॉक्टर आनी डिंपल कॅस्ट्रिनो कुलशेकर तिचे कंप्युटर माते घेवन मुखार. देव बरी सांज देव समेस्तांक. कसरो उपकाराक पणाना म्हण कोनशाक ताका उडयलो. सव मेळ्या सवे तोय एक जालो. विसरलो तो आपलें अस्तित्व, जालो तो एक कसरो. सर्वांनी ताका गुड्डायलो. राशी खैर ताच्या आंगार जमयलो. आपूण कसरोच म्हूण तो पातयेलो. हेंच आपणे नशीब बावार्थ ताणें थरायलो. एक बऱ्या मनशान ताका देखलें, कितेंगी बरेंपण ताका दिसलें. दुल्यार कांय उपकाराक पडात ताका बगलें. कसऱ्याच्या राशींतलें ताका विंचलें. ताणें घासलें धुलें नाजुकायेन पुसलें. वळख मेळनातल्या फुलांदानीक नव्या जिवान भरलें. आज ती फुलादानी सोंपता आल्तारी मुखार. कसऱ्याच्या गाणी बदलाक पासारता फुलांचो परमळ. दोळे उगडून पळयल्यार दिसता आमकां
हर एक वस्तूक आसा ताचेंच म्हणलें मोल. देव बरें करूं. धनप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो मुल्या फातर. ह्या चिंतपान बरयल्या ही कविता बाय डॉक्टर एन्नी डिंपल कॅस्टरीनो कुलशेकर. भोव सुंदर कविता. अभिनंदन तुमकां. आनी ह्या वेळार म्हाका WB इट्स आयरिश कवी हाचे एक कविता उडास येता. शिकाप शिकाप बरचे न्हय पेटोवचे. शिकाप बरचे न्हय पेटोवचे. WB इट्स आयरिश कवी. दिनवास तुमकां सर्व वेदिरसच्या कवी. आता तिसऱ्या सर्तेक हांव मुखार आपयतां. एडिकड दोस्ता कोडे, गॉडविन पिंटो इजाय, एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टू, लिडिया डिकोस्टा देरेबायल, मार्लिन मस्करेनास देरेबायल. बंद करून येताना कितें हाडूंक युरिया सुफाला जायगी बाये. ह्या नुस्त्याक तरकारी वा सामानपुणी जायगी म्हूण फोन लायता आमचो मुगासो एडिकड दोस्ता कोडे. पयलें चुटूक आसा. स्त्रियांच्या दिसाक हांवें सुभाषय पटयलेलें म्हज्या आदल्या प्रेयसीक. स्त्रियांच्या दिसाक हांवें सुभाषय पटयल्लें म्हज्या आदल्या प्रेयसीक. कोल्यांच्या बुदीच्या म्हज्या बायलेन म्हजे मोबायल तेळ्ळे. आतां तिकाय शुभाशय येतात. व्हॅलेंटायन्स डे, रोज डे, किस डे आनी कितें कितें. आतां तिकाय शुभाशय येतात. व्हॅलेंटायन्स डे, रोज डे, किस डे आनी कितें कितें. धाडटले मनीस मात्र वेगळेच. दुसरें चुटूक आसा. 2 हात पाळनात. रोसा माटवांनी गांवच्या कार्यांनी देवा देवा. रोसा माटवांनी गांवच्या कार्यांनी देवा देवा. खावंक दितात, पिवंक दितात, इतलेंय दितात. खावंक दितात, पिवंक दितात, इतलेंय दितात. काणयोंक 2 हात पावनात. काणयोंक 2 हात बिलकुल पावनात. पोट तरी एकच सुपुरो. जिरवड जातस परत कवयत. वीपर आनी वांचे, स्नॅक्स, ड्रिंक्स काणयोंक 2 हात पावनात. दयाळ जा देवा. फकत सडीत 2 हात दी देवा. फकत सडीत हात 2 दी देवा. तिसरें चुटूक आसा. आनी कांय ना. ते म्हणाले सैलापान सुरू मोगान खेळटाना हांव तुका केन्नाच सोडची ना. आतां हांव वाटेर. गर्भदीक आस्त भांगार बँक बॅलन्स कितेंच ना. सोडूंक ताणें म्हजे लागीं आनी कांयच उरलेंच ना. सो तें चुटूक आसा. समस्येंत तोंडार तुवालो दमतेल्याची 2 तेंब्या दुकां मातयेक सारें जातेल्याच्या तोंडार गळ्ळी. तोंडार तुवालो दमतेल्याची 2 तेंब्या दुकां मातयेक सारें जातेल्याच्या तोंडार गळ्ळी. एका घडयेक मोड्यान दोळे उगडले. तोंड उगडलें आनी उलयलें. सत्य सांगा म्हज्या कटल्या इड्यांत लिपोवन आसलेलें कोटार कोणें लिपयल्लें. आनी निमाणें 5 आसा. चुटूक पातक. तेन्ना आद्यानाच्या बागेंत आदावांनी येवन पडलीं पातकां चुकोवन सोरोपाका कारण. आतां हायकोर्टूच सांगता सोडून मुंचुकदारानच उगडलां पातकांचें गोडावन. जडजानच उगडलां पातकांचें गोडावन. देव बरें करूं. देवा अशें कित्याक जाता. म्हज्यो कितल्यो बोरयो काडल्याय म्हाका तुजे रक्त दुबाव जाता. देवा अशें कित्याक जाता. म्हाका म्हज्यो कितल्यो बोरयो काडल्याय म्हाका तुजे रक्त दुबाव जाता म्हणटा जोसी पिंटो किनिगोळी. रानान दवरल्याक एक सकंत गाद्याक कणें वेचें हांकां आपोवंक आनी की जेवणाक येवनात. तितल्यार पावलो गॉडविन पिंटो इजय धांवलो गाद्याक आपोवंक काळांक दिसली नात कोणी. येया तुमची कविता वाचा.
सर्वांक नमस्कार. हांव 3 चुटकां प्रस्तुत करूंक अपेक्षिता. 3 संवसार. मनीस 3 संवसारांत जियेता. मनीस 3 संवसारांत जियेता. कश्ट करपा जाग्याक पेल्याची मसां घातना. कश्ट करपा जाग्याक पेल्याची मसां घातना भुमीर जियेता. ताचें मास कश्ट करपा जाग्यार किडे घातना फोंडांत जियेता. ताचें मास कश्ट करपा जाग्यार किडे घातना फोंडांत जियेता. मांस खावन पुंजायल्लें पेल्याचें जाताना. किड्यांनी केल्ली कूड दूर जावन बदलातना. कुटुंबाच्यांनी आत्म्याक मिसां भेटयतना मळबा वयल्या संवसारांत जियेता. हें सत. सत्तानी सांगचें अशेंच. सत्तानी सांगचें अशेंच. एक सूर आयिल्लो एक सूर चपाटी गेलो. एक सूर आयिल्लो एक सूर चपाटी गेलो. पूण सत न्ही. दोगां विणे कोणी आयिल्लो ना. दोगां विणे कोणीय आयिल्लो ना. सोगां विणे कोणी गेल्लोय ना. सोगां विणे कोणीय गेल्लोय ना. संतोष हें स्त्रियां खातीर मात. पुरातत्व शास्त्र हें म्हळ्यार हाका आर्किओलॉजी म्हणटा आमी. पुरातत्व शास्त्रांत चड आनी चड स्त्रियो परिणत तज्ञ जावन सोंपतात. पुरातत्व शास्त्रांत चड आनी चड स्त्रियो परिणत तज्ञ जावन सोंपतात. हाचें कारण जाणात? हाचें कारण कोणी जाणात? स्त्रियो आदले वस्तूंच्यात चड आनी चड संतुश्ट जावन आसतात. देव बरें करूं. खास ही कविता स्त्रियो आदले उस्तुच्यात हुशार असतात म्हणटा गॉडविन पिंटो एजय. आणि ह्या पाठतळार अमेरिकन कवयित्री एड्रिन रिच हिची एक कविता अशी आसा. एक स्त्री सत उलयतना ताच्या भोंवती आनिकी गुंडाळ्याची सता आसची साध्यता आसता. एड्रिन रिच म्हणटा एक स्त्री सत उलयतना ताच्या भोंवती आनिकी गुंडाळ्याची सता आसची साध्यता आसता. कविता मुग्धली. आळा येवनांत जेवणाक आतां एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टून एक फावटी चॅनल गुंडयलें. तितलेंच कू कू बरोंदुल्ला म्हणून पावली जेवणाक. सर्वांक म्हजे प्रणाम. चुटकाचें नांव आसा वाट. थंय रस्त्याचें काम जातालें. मेल्यारी वाटे खातीर हांव जागो दिना. तो म्हणालो मेल्यारी वाटे खातीर हांव जागो दिना. रस्त्याचें काम अर्द्यार उरलें. थोड्या तेंपान तो मेलो. ताचें मोडें त्याच वाटेन वयलें. ताका आतां बरो जागो मेळ्ळा. आतां रस्त्याचें काम सुरू जालां. ताका आतां बरो जागो मेळ्ळा. आतां रस्त्याचें काम सुरू जालां. दुसरी चुटका मान. स्त्रियांच्या दिसाक मान करूंक बरें साधन केल्ली स्त्री मेळ्ळात गी म्हूण म्हज्या इश्टान पोणार विचारलें. स्त्रियांच्या दिसाक मान करूंक बरें साधन केल्ली स्त्री मेळ्ळात गी म्हूण म्हज्या इश्टान पोणार विचारलें. हांवें फोन बायलेक दिलें. बायलेन ताका सरसरी येतलें. बायलेन ताका सरसरी येतलें. इश्टान म्हज्या बायलेक श्रेश्ठ चिंताकी म्हणून प्रशस्ती दिली. इश्टान म्हज्या बायलेक श्रेश्ठ चिंताकी म्हणून प्रशस्ती दिली. तिसरें चुटका दुबाव. वाटेर मेळ्ळ्या थोड्यांनी दुसऱ्या दुसऱ्या नांवांनी आपोवन म्हजी वळख धरली. वाटेर मेळ्ळ्या थोड्यांनी दुसऱ्या दुसऱ्या नांवांनी आपोवन म्हजी वळख धरली. म्हाका आतां दुबाव. तर कोण हांव? म्हाका आतां दुबाव. तर कोण हांव? तुमी मनशात गी म्हजें सारकें नांव. तुमी मनशात गी म्हजें सारकें नांव. चवथी चुटका एक आनेक. पयलें थंयच म्हजो राय म्हणटालें. पयलें थंयच म्हजो राय म्हणटालें. आतां म्हणटा तुमचो एकलो राय.
आतां म्हणटा तुमचो नाही एकलो राय 25 चुटका वय जिविता खातीर तांणी वय बांदली जिविता खातीर तांणी वय बांदली जिवंत ते उरले नात जिविता खातीर तांणी वय बांदली जिवंत ते उरले नात वय वाडून गेली देव बरें कर बहु सुंदर हा सुचोटका बाप एडवर्ड लो बोतक कोट्टू स्त्रियो म्हणटाना पयले वड येता आवयसो आनी आवय आसलेंगर सर्ग म्हणटात आनी ह्या पाठतळार म्हाका म्हजी ते कविता वडास येता देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपूण वेलाय देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपूण वेलाय आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात देव बरें करूं वडलो गादो लावंक देखून कुंकणा मसा संगी बकरे शीत सार आनी लोणचें आयते दवरले घरच्या येजमानीन तें घेवन येता लिडिया डिकोस्टा देरेबायल पोटभर वाडटा सबिका दा दोशी नाण्याक आसात 2 कुशी जिने वाटेर दा दोशी देवा कुशे समजून चलशी जिनेन जातलोय दादोशी देवा कुशी समजून चलशी जिनेन जातलोय दादोशी म्हणजे दुसरे चुटक फरक दीस रात वावरून नीस पेस सेवून पुताक केल्लो इजनेर दीस रात वावरून नीस पेस सेवून पुताक केल्लो इजनेर परगांवांक पावून दंदिरवे जमोवन बापायक केल्लो निराधार परगांवां व्हांवून दंदिरवे जमोवन बापायक केल्लो निराधार म्हणजे तिसरे चुटूक मागणे रजार आमची मालगडी संजेच्या वेळार करतली तेर्स मागणे रजार आमचे मालगडी संजेच्या वेळार करतली तेर्स मागणे रजार आमी आतां करता वेळ पशार बसून टेलिव्हिजना मुखार तेर्स मागणे म्हणूंक पडटा विसर आमी आतां करता वेळ पशार बसून टेलिव्हिजना मुखार तेर्स मागणे म्हणूंक पडटा विसर देव बरें करूं जिणी हे विशयान साद्या अर्थाची चुटकां बरयल्यांत बाय लिडिया डिकोस्टा देरेबायल आनी कश्ट काडल्या वडिलांक निराधारी केलो म्हणटाना म्हाका म्हजीच एक कविता उडास येता पूत म्हणालो म्हाका रजा ना येवंक जायना मळना रीत मुंदरसिया आवय म्हणाली पूत हुशार नासल्या तेदला ताच्या बापयन घाल्ल्या रजांचे लेख बरयल्लें कॅलेंडर पोरण्या ट्रंकांत आसा मोड्या सांगिनी केपिया म्हजीच कविता उर्बेन असो विनोद पिंटो ताकोडे कुर्वें घेवन सगळ्यांक प्रोत्साहीत करी लागलो वेगी या वडलो गादो आजच लावन मुद्दया म्हजो आसा स्वातंत्र्यातलो गांव म्हजो आसा स्वातंत्र्यातलो गांव आग्नेसाच्या सरसल्यांक फ्री विजा दिता हांव गांवींक कोणायकी अवकाश ना दखल करूंक नांव चुटूक हांगा तात्तां बरयल्लें ओके म्हजी कविता आसा येतात संगी स्वातंत्र्यातल्या गांवाक येतात की म्हजे संगी स्वार्थींच्या लोकांतावन भोव पयस व्हड जावन जो आसलें आतां कितले कश्ट व्हड जावन जो आसलें आतां कितले कश्ट सळाक वेचे दीस ल्हानपणाले ते कितले बेश्ट मायचे मार बाबाचे देगणे न्हिदें ती उस्कार न्हिदूच ना आतां बायले भुरग्यांक जाय व्हडलें घर नवें कार येतात गी म्हजे संगी स्वातंत्र्यातल्या गांवाक येतात गी म्हजे संगी स्वातंत्र्यातल्या गांवाक कॉलेजीचे ते दीस बोल्सान नातले गुले कॉलेजीचे ते दीस बोल्सान नातले गुले जल्मा दिसाक गिफ्ट नासता काळीज बेसां करून तें गेलें जल्मा दिसाक गिफ्ट नासता काळीज बेसां करून तें गेलें कुटुंबादारांक गिफ्ट हाडूंक दीस रात गोळटां तरी कुटुंबादारांक गिफ्ट हाडूंक दीस रात गोळटां तरी विसारचे कोणूच नात हांगा पळय विसारची कोणूच नात हांगा पळय हांकारानच व्हड जालो व्हड
जोडून मोडटलो म्हणून वड जोड जोडून मोडटलो म्हणून वड जोड वड जाताना कळलें स्वार्थ नासता हांगासरी काडूंक जायना काड स्वार्थ नासतना हांगासर काडूंक जायना काड ल्हानपण बरें आसलें हांव वयतो वचोंक येतात गे म्हजे संगी स्वार्थींच्या गांवांत हांव भोव पयस येतात गे म्हजे संगी स्वार्थींच्या गांवांत हांव भोव पयस येतात गी म्हजे संगी स्वार्थीच्या गांवांत हांव पयस म्हूण भोव मार्मीक रितीन आपयता बाब विनोद पिंटो ताकोडे. आनी ह्या पाठतळार W.H. ऑर्डन आंग्लो अमेरिकन कवी हाची एक कविता अशी आसा. आमी सगळां ह्या धर्तेर आसांव हेरांक कुमक करूंक. आमी सगळां ह्या धर्तेर आसांव हेरांक कुमक करूंक. पूण हेरां ह्या धर्तेर कितें आसात म्हूण म्हाका कळीत ना. पूण हेरां ह्या धर्तेर कितें आसात म्हूण म्हाका कळीत ना. W.H. ऑर्डन आंग्लो अमेरिकन कवी. दिनवास तुमकां सर कविंक. आतां चवथी सर्ती आसा. रिची पिरेर दरेबायल माच्चा मिलार सिस्टर व्हॅलेंटिना मिनेजस मॅक्सिम लुद्रिक दरेबायल जुलियट मॉरस दरेबायल. रिची पिरेर दरेबायल हळतार मेरेर चडलो 5व्या गाद्यांची सोबाई साकोनो बैलाचे वारें घेवन गादेई गुड्डाई लागलो. हलतार कविताई वासी लागलो. म्हजी पयले चुटूक आसा शादी बरबादी. काजार जाताना चेडूं पाप मागीर मात बुयीं कांप. काजार जाताना चेडूं पाप मागीर मात बुयीं कांप. आजाप बऱ्या चेडवाची सैरीक मेळोवन दी म्हणून मिलार 9व्या वेळार मागलें. कुशीन बसल्लें चेडूं एकलें एकाच साणें म्हज्या आंगार पडलें. बऱ्या चेडवाची सैरीक मेळोवन दी म्हणून मिलार 9व्या वेळार मागलें. कुशीन बसल्लें चेडूं एकलें एकाच साणें म्हज्या आंगार पडलें. होगळीक ही स्वबडाय उंचलो विमर्शक विलफी केन्नाय म्हाका सांगपी बरें साहित्य रचची तांकां तुका रिची. उंचलो विमर्शक विलफी केन्नाय म्हाका सांगपी बरें साहित्य रचची तांकां तुका रिची. वय विपर्यास हास्य साहित्य आसना दुसऱ्यांक आसयता. TV सिनेमा नटी रडाना दुसऱ्यांक रडयता. हास्य साहित्य आसना दुसऱ्यांक हसयता. TV सिनेमाची नटी रडाना दुसऱ्यांक रडयता. निमाणें कोरोना काळान लॉकडावना वेळार थोडी हांवें फेसबुकार घाल्ली. तांतले एक आतां तुमचे मुखार दवरता. मास्क सुंदरी टक टक करून उबार कोट्या वयरी पेंकार्डां लावन भितर दिगली सुंदरी. काजारी गी ओंकारी ज्यूस पिवंक मास्क काडटना सॉरी 70 वर्सांची म्हातारी. टक टक करून उबार कोट्या वयरी पेंकार्डां लावन भितर दिगली सुंदरी. काजारी गी ओंकारी ज्यूस पिवंक मास्क काडटना सॉरी 70 वर्सांची म्हातारी. थँक्यू. भोव पोखरी आनी हास्य कविता बाब रिची पिरेर दरेबैल हाची कविता आयकतना म्हाका क्रिस्टिना रोझेट्टी इंग्लीश या ब्रिटीश कवयत्री हिची उतरां उडास येतात. उगडास काडून रडच्या की विसरून सोडून आसचें बरें. उगडास काडून रडच्या की विसरून सोडून हासचें बरें. देव बरें. थोडे दिसा आदीं धरती फकत सुखी असली. आज दिसतीस बदलल्या पावसा उदकान बायो भरल्यात वाडल्यात म्हूण विजमीत जाला बाब माच्चा मिलार. कविते संगी तुमचे मुखार. नमस्कार. कवितेचें नांव आसा आदुरें सोपान. दयची वात पालवातना अंधकार घरांत भरुल्लो. दयची वात पालवातना अंधकार घरांत भरुल्लो. आदार खांबो पडटना
पडद्यागर पडतालें आदार कांबो पडतना पडद्यागर पडतालें स्वप्नेली स्वप्नां नासतना बांदली रावळरांक कोसळ्ळीं स्वप्नेली स्वप्नां नासतना बांदली रावळरांक कोसळ्ळीं मरणान अवजित गासतना कागरा बांद तुटलो मरणान अवजित गासतना कागरा बांद तुटलो जीवित तारून बुडताना जिणेची दिशा सुकल्ली जीविता तारून बुडताना जिणेची दिशा सुकल्ली जिवीत रित्या जाताना स्वपान अदळ जाल्लें जिवीत रित्या जाताना स्वपान आदुरें जाल्लें देव बरें कर जिणयेंत अचानक घडची घडितां जिणयेचे रंग बदलितात स्वप्नां अधुरी उरयतात म्हणटा कवी मच्छा मिलार आनी ह्या पाडतळार म्हाका सय्यद सिकंदर बिराली हाची एक कविता उडासा येता होळीच्या रंगात न्हू पयस दवानाका इश्टा रंग बदलतले तावन बचाव जा होळीच्या रंगात न्हू पयस दवानाका इश्टा रंग बदलतले तावन बचाव जा सिकंदर आली दनपार उतराला बैलांत आशिल्ल्यांक चापणी मेळ्ळ्यागी म्हणून जबाबदारेन विसरता सिस्टर व्हॅलेंटिना मिनेजस हे म्हजें पयलें कवन जावन आसा हें कविता येदोळ मुशीर हांवें एक कविता बरयल्लें ना तशें म्हजें पयलें कविता आतां तुमच्या मुखार विशय कुड्डें जोडें तें आपुरबायेचें राखोन आसलें देणे भुरग्यांचें जोडें तें आपुरबायेचें राखोन आसलें देणे भुरग्यांचें भुरगें तेंचेडूं जल्मालें सोबायेचें पूण निरासपण तांच्या तोंडार दिल्ल्याक जल्म एका कुड्ड्या भुरग्याचें पूण निरासपण तांच्या तोंडार दिल्ल्याक जल्म एका कुड्ड्या भुरग्याचें हांवच तें धाकटुलें कुड्डो जावन जल्मालें नाका जालें हांव म्हज्या मम्माक कारण फकत हांव कुड्डो जाल्लें नाका जालीं हांव म्हज्या मम्माक कारण फकत हांव कुड्डो जाल्लें कुड्डो जाल्ली सूख म्हजें न्हय तरी कित्याक ताणें म्हाका पयस केल्लें कुड्डो जाल्ली सूख म्हजें न्हय तरी कित्याक ताणें म्हाका पयस केल्लें त्या रसनाराक अर्गां दिवं वा राग करूं रसल्ल्याक म्हाका जावन कुड्डें त्या रसनाराक अर्गां दिवं वा राग करूं रसल्ल्याक म्हाका जावन कुड्डें गाड न्हिदेन आसलेल्या म्हज्या तोंडाक पडलें फरसान उदक शर्मेन उक्ते केले म्हजे दोळे पळयलें रागान भरलेल्या मम्माच्या तोंडाक शर्मेन उक्ते केले म्हजे दोळे पळयलें रागान भरलेल्या मम्माच्या तोंडाक घुवन पळयलें भोंवतणी आसली हांव म्हज्या बेड्डार खुशी जाली एका घडयेक मेळिल्ल्याक दिश्ट पाटी पूण समजली हांव घडयेन तें एक सपन म्हूण त्या रातीचें थँक्यू कविता म्हळ्यार बोगणां सपनांत आपलें कुड्डें जावचें आनी हेर कुड्ड्यांचे कश्ट समजोवचें आपल्या समर्पीत जिणयेक सहज जाल्ली कविता बरयल्या सिस्टर व्हॅलेंटिना तुमकां बरें भविश्य आसा तुमी बरें बरयलां खंडीत जावन तुमी आनीक बरयचें आनी ह्या पाठतळार पर्शियन कवी रुमी हाची एक कविता अशी आसा एक घाई तुज्या जिवितांत उजवाड हाडटा एक घाई तुज्या जिवितांत उजवाड हाडटा रुमी आता मॅक्सिम लुद्रीक दरेबायल चा घेवन गाद्या कुशी वेत आसता ताकाय मोन जाला तरकारी मात्र नाही हांवें गादे गळाचे 5व्या धर्तेंत म्हजे फाल्यां जाय आनी पोएटिकांत हांवें फोटे घाली जाय हांव कवितेंत सुखी करनासता रावना हांव कवी नाही म्हळ्यार तो आयकना हांव कवितेंत सुखी करनासतना रावना हांव कवी नाही म्हळ्यार तो आयकना 7च्या 70 पावटी बक्षी तेले पोएटिकांत आसतना
कावी गोष्टींत कविता वाचचें हांवें सोडूंक ना. आतां म्हजें 4 चोटुका. पयलें जडाय. कवितेंत आसा जंय जडाय, वेदीर उसारली कवीन आपली बडाय. कवितेंत आसा जंय जडाय, वेदीर उसारली कवीन आपली बडाय. बसलेल्या कदेलताचें मोडटाना सगळ्यांक कळली कवीची जडाय. नियमा. फाटल्या सिटीचेर बसल्यार उलोवंक ना. तुमकां म्हणलें न्ही जायती ही कविते. फाटल्या सिटीचेर बसल्यार उलोवंक ना. 2 व्हिलर सवारी करतना. नव्या सरकारी नियमान घोव संतुश्ट जालो. कार विकून बुलेट बायक हाडून आयलो. सोल आयकल्लें हांवें. सोले गेलो बिना सोपाना. कितलें पेसाडल्यार सोल सुटाना. आयकल्लें हांवें. सोले गेलो बिना सोपाना. कितलें पेसाडल्यार सोल सुटाना. जिवनांत संपूर्ण सलवाताना आसलें सकड विकूंक पडटाना घरांत आतां सोफा ना. कोंड या सर्ग जावचें ना जिवंक म्हज्यान. जावचें ना जिवंक म्हज्यान ह्या कोंडा सारक्या घरांत. शेणुसारन घर सोडून तो गेलो. त्याच घडये घरांत सर्ग उदेलो. देव बरें करूं. बहुत सुंदर हास्य चुटुकां लिखल्यान बाब मॅक्सिम लुद्रीक बोंदेल. आनी सर्ग म्हणटाना म्हाका म्हजीच एक कविता उडासाक येता. संवसारांतले गूट सगळे सर्गी उगडापी जातीत तर संवसारांतले गूट सगळे सर्गी उगडापी जातीत तर सर्ग सर्ग जावन उरचो ना. संवसारांतले गूट सगळे सर्गी उगडापी जातीत तर सर्ग सर्ग जावन उरचो ना. गाद्यातावन वयर आयिल्ल्या आळांक जुलियट मोरसबाई मेळटा. ती विसरता इसरतींच्या एड्डे बुले बरपुंडा परलुडू नडले. कविता वाचा जुलियट बाई. आयच्या या आधुनिक काळार जाता मनीस मनी वेरार. आप तू सलहा दिया बोगलें कार्याक हांवें पाय तेंकले. कुटुंबांत सगळें भुरगीं देदेस्पर. अंके उणें विद्यार्थी देदेस्पर. अंके उणें दिनाकात इजा भुरग्यांक नशीब तांचें लिखलां दुनिया देवान. कावन्सिलींग केलें एका चल्याक बरो जालो बोगलें म्हज्या काळजाक. संतोशाक म्हज्या घडना जाली. मतलाबी संवसारान एकाच खिणान ना केली. वेदीर भाशणां दिवचे व्हड व्हड सावकार. दिवंक एक काम नात तयार. देदेस्पर जाल्ल्याक देव सुगत. मतलाबी संवसारा ही तुजी हकीकत. समाजसेवा समाजसेवा वेदी मेळटाना भाशण दिल्यार पावना. मनीस बरो जाताना आदलें विसरून गेया फाटी तांकां एकामेका वेंगून. मनीस बरो जाताना आदलें विसरून गेया फाटी तांकां एकामेका वेंगून. समिस्तांक देव बरें करूं. समाज सेवे विशयांत एक सकालीक कविता बरयल्या बाय जुलियट मोरास देरेबैल. आनी ह्या पाठतळार म्हाका गुलजाराची कविता उडासा येता. जिवीत असल्या गुंडेर येवन पावलां इश्टा. जिवीत असल्या गुंडेर येवन पावलां इश्टा. समाधान सोदूंक वचून न्हीद ओगडायली. समाधान सोदूंक वचून न्हीद ओगडायली. गुलजार. दिनवास तुमकां सव कविंक. आतां 5व्या पंक्तेक सर्तेक आमी मुखार घेता. पेद्रू प्रभू ताकोडे, रोन मायकल आंजेलोर, जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकल, जोसी पिंटो किन्निगोळी, मौरीश शांतीपुरा. पेद्रू प्रभू ताकोडे एक हेळिल्लो कवी. कवितांचे कुरवेन्स माथ्यार घेवन पांय केदांत दवरन सगोळी करन आनी सर्वांच्या दुबावांक आन्सर दिवन उतरां आन्सर दिवन मुखार सरता. आयकया हांकां. समेस्तांक नमस्कार. आज हांव म्हजी
थोडी चुटकुलां मात्र हांगासर सादर करता. पयलें आसा दिश्ट. दिश्ट म्हजी दिश्ट इल्ली इल्ली गेरी जाल्ली. म्हजी दिश्ट इल्ली इल्ली गेरी जाल्ली पळोवन परत परत ते मोबायलांनी हॉलोजन लायट चलतना पावलां लकलीं बेल्यान सुकलें. पळयलो लोक म्हणालो हो पिवन जाला टायट. दुसरें आसा फ्रीबीस. सिद्धरामय्या सरकारान स्त्रियांक शक्ती दिली. आतां म्हजी बायल म्हाका लेखिसना. सकाळीं फुडें बॅग खांदार घालून चलते रावता म्हणटा आमकां सक्कट फुंक्याक मेळटा आनीक तुजी गरजच ना. तिसरें आसा मागणें. सगळी सरकारी सवलत बायलांक मात्र. सगळी सरकारी सवलत बायलांक मात्र. कितें असो अर्थ बोबडतलो आमचो लिया. मागणें ताचें म्हयन्याक 2 बाटली म्हणी सोरो सक्कट दादल्यांक धर्मार्थ दिया. आनी चवथें आसा गूट. ह्या दिसांनी म्हज्या बायलेक म्हजेर असोय कसो मोग उमाळटा तो कळना. ह्या दिसांनी म्हज्या बायलेक म्हजेर असोय कसो मोग उमाळटा तो कळना. सदां सांजेर कामांतल्यान येताना मुखार येता पटलून उमेद दिता. कळ्ळें मागीर ती म्हूण करता पारो सदां हांव पियेतांगी म्हणून सोरो. ग्रास आनी ग्लास हें 5वें निमाणें. ग्रास आनी ग्लास. आमच्या बाप्पा मागणें म्हणटाना मन नाम मागतालो दिसपड तो ग्लास म्हाका दी. आयकल्लो सिरीयल म्हणालो ग्लास न्ही दिसपड तो ग्रास माग. मन नाम जाप दिता आळेबा शिरला. एका म्हयन्याक जाय पुरतो ग्रास बायलेन येदोळसाण आमच्या फ्रिजान भरला. देव बरें करूं. भोव कुरकुरीत कविता पेद्रो प्रभू दाकोड्याचे तो. आनी बायल म्हणटाना कोंकणींत एक फेमस कवी आसा बायले विशयी बरोवचो. कोण म्हणटा गे ताची कविता एश्ट बायले विशयी विल्फ्रेड आर पांगळा. आनी ताची एक कविता अशी आसा. बायल म्हणटा हांव न्हिदें चलयतां. बायल म्हणटा हांव न्हिदें चलयतां. सतच कोण ना. जागो आसतना उलोवंक म्हाका ती खंय सोडटा. जागो आसतना उलोवंक म्हाका ती खंय सोडटा. विल्फ्रेड आर पांगळा. रोन मायकल अंजेलोर वळादेगेन चलोवन प्रकृतीची सोबाय साकून मुखार येता आपली कविता वाचूंक. नमस्कार. म्हजी कविता जावं ये फुलां कितलो सोबीत तुजो रंग. फुलां ये फुलां कितलो सोबीत तुजो रंग. फुलता फुलताना जिवाडटात तुजे सर अंग. सेवता सेवताना तुज्या जिवांतलो तो सुगंध. म्हाकाच विसरता मोत म्हजी जाता मंद. म्हाकाच विसरता मोत म्हजी जाता मंद. म्हज्या कुड्यांतल्या मेजार तुका सोबोव वा सोप्याच्या वाजान तुका सोजोव. नाका नाका देवाच्या पांया तळ तुका नेटव. सांग म्हाका तूं सांग विकऱ्या बाजारान तुका विको. सांग म्हाका तूं सांग विकऱ्या बाजारान तुका विको. हांव फुलतां तुज्या ओठतांतल्या जडार. हांव दलतां म्हाका जीव दिल्ल्या त्या फांट्यार. हांव बुलतां म्हजे भोंवती भोंवच्या भ्रमरान. आखरेक हांव गळटां चिरडोन निर्दय मनाच्या कर्णेक. आखरेक हांव गळटां चिरडोन निर्दय मनाच्या कर्णेक. तर नाका नाका तुका हांव आपडिना. तुजी मासाळ कूड हांव भरसटिना. तुका जर दुखता हांव तुका पळयच ना. तुजे तन हांव पयस चलतना काळीज म्हजें दुकान मोडाता. आनी हळू म्हणटा फुलां तुका हांव केदेंच विसरचो ना. हळू म्हणटा फुलां तुका हांव केदेंच विसरचो ना. देव बरें करूं. फुला विशयन भोव सुंदर कविता रॉन मायकल अंजेलोर. आनी ह्या वेळार म्हाका म्हजीच एक कविता आवडास येता. फूल म्हणालें
म्हाका मेकअपाची गरज ना. फूल म्हणाले म्हाका मेकअपाची गरज ना, म्हाका फोंडार घाल्यारी सोबाईस, म्हाका फोंडार घाल्यारी सोबाईस. जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकल हांसून देखता गाद्यांक आनी म्हणटा, कितलो नलयो किरलोल्यारी आनी कितले आवराक गेल्यारी बरो देव बरे बेळेंस दिता. मोगाच्यानो देव बरी सांज दिव. बिचाक वचची सवय आसा आनी हांव येता फकत एका चलयेक भेटच्या खातीर थंयसर देखून म्हजी त्या चलयेचें वर्णन करता आनी अकरेक ती चली कोण म्हण तुमकां सांगता. देखून सगळे कविता चित दिवन आयकल्यार ती चली कोण म्हण कळटा तुमकां. जेन्ना हांव एकसुरो आसता उडो आसता सोदोसता, जेन्ना हांव एकसुरो आसता उडो आसता सोदोसता, तेन्ना ताका भेटच्याक दर्या कुशीक चमकता. दर्या तडीर भोंवतना शीतळ वारें वळटाना, दर्या तडीर भोंवतना शीतळ वारें वळटाना तडीर हांव बसतना ते येवन म्हाका भेटता. सकाळींचें गेल्यार ते नीटशे आंगल्यार आसता, सकाळींचें गेल्यार ते नीटशे आंगल्यार आसता. दनपारांचे भोंवल्यार रुप्याळ्या न्हेसणार उजळटा, दनपारांचे भोंवल्यार रुप्याळ्या न्हेसणार उजळटा. सांजेचें देखल्यार बांगराळ्या साडयेर परजळटा, सांजेचें देखल्यार बांगराळ्या साडयेर परजळटा. रातीचें चोयल्यार काळश्या गावनार सोंपता, रातीचें चोयल्यार काळश्या गावनार सोंपता. ते लागीं येतना हृदय फुलोवन येता, ते फाटीं चमकतना पेंकट जालोवन चलता. परच्या दिसा तडीर आसतना ताणें वेंगेंत म्हाका आरायलें, परच्या दिसा तडीर आसतना ताणें वेंगेंत म्हाका आरायलें. ताच्या वेंगेंतल्या सुटलेल्यान कावान हें बरयलें, ताच्या वेंगेंतल्या सुटलेल्यान कावान हें बरयलें. कित्याक तें जावन आसलें दुसरें कोणी न्ही, कित्याक तें जावन आसलें दुसरें कोणी न्ही, कित्याक तें जावन आसलें दर्याचें उचांबळ लार. दर्याच्या लारांक चलयेचें रूप दिवन बरयल्लें सस्पेन्स कविता भोव सुंदर रितीन सादर केलां बाब जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकल. आनी ह्या पाठतळार लावी गंजी मठाचे एक सस्पेन्स कविता अशी आसा. घराचें बागील दांपुल्लें आपल्यांक, घराचें बागील दांपुल्लें आपल्यांक पेटेच्या बागलान उक्तें गेलें, पेटेच्या बागलान उक्तें गेलें. लवी गंजी. आता गांवगो चेडवा गांवगो ख्यातेसो मोगा कवी जोसी पिंटो किन्नीगोळी तो मात्र मेरे रिस्स उरता बोसोन बोरोंक तरता धरती सोबयेसो सागोरू मनशा मनांक करता हागोरू. समेस्तान देवप्री सांज मागता. लोक हगात दर्याक पळोवन थळयो पेटतालो, लोक हगात दर्याक पळोवन थळयो पेटतालो. हांवें त्या हगात दर्याक फूट करून उबो रावलेल्या त्या कडपाक आनी ताचें धैर्य पळोवन हांवें ताळयो पेटल्यो. हांवें त्या अगाध दर्याक फूट करून उबो रावलेल्या त्या एकसुऱ्या कडपाचें धैर्य पळोवन ताळयो पेटल्यो. आनी दुसरें चुटूक आसा. मोल कितलेंय जावं ही भूंय म्हाका जाय म्हणलो तो एकलो, मोल कितलेंय जावं ही भूंय म्हाका जाय म्हणलो तो एकलो. भूंय हांसून म्हणाली इल्लो राव पुंक्या कस तुका हांव घेता, इल्लो वेळ राव पुंक्या कस तुका हांव घेता. आमी मोगांत गत करयेत, कितें करयेत, काळजाकी गत करयेत. त्या विशयान एक ल्हान कविता. काळजाक आमी गत करयेत काळीज बावडें सोंसता, काळजाक आमी गत करयेत काळीज बावडें सोंसता. काळजान जर गत केल्यार सोसूंक कोण आसता, काळजान जर गत केल्यार सोसूंक कोण आसता. सूख, सूख म्हळ्यार कितें म्हणून ह्या पेटेच्या शिमटे बरी म्हणून सूख. सूख पेट्याच्या शिमटे बरी ती दवरूंक तिच्या फाटल्यान कितलें गुवल्यारी ती मेळटा मेळटा म्हणून चिंता पूण केन्नाच मेळना, मेळटा मेळटा म्हणून चिंता पूण केन्नाच मेळना. मागीर एक मोगाची कविता. काळीज मुडचें कुडके कुडके केलें, काळीज मुजें कुडके कुडके केलें, बरेंच जालें. आतां एक एका कुडक्याक एक एकल्या लागीं मोग जाला.
आता एकेका कुडक्याक एकल्या लागीं मोग जाला. तरणाटपणार पयलो मोग जाताना कितें जाता गे म्हणून एका स्किनान मोग जाल्लो, मोग जावंक एक स्किन पुरो, एका स्किनान मोग जाल्लो आतां सगळी जिणी पवना तो विसरो, आतां सगळी जिणी पवना तो विसरो. मागीर थोड्या चेडवांचे गाल पुणकुले गालांत सुबीत असतात, ते आसतना डिंपल म्हणटा आमी सुबीत दिसतात म्हणून. ताजे वयर एक ल्हानशे कविते. दर्यांत उपयोन आयलो, दर्यांत उपयोन आयलो पूण तुज्या गाला पुणकुल्यांत बुडला. दर्यांत उपयोन आयलो पूण तुज्या गाला पुणकुल्यांत बुडला. मागीर एक अवकाश आसले एक ल्हान सांगता. आमी गांठ जावची पळयता आमी, तें पळयतना हांवें एक बरयल्लें. मनीस उलयतना गांठ ओगी आसता, मनीस उलयतना गांठ ओगी आसता. मनीस ओगो जातना गांठ उलयता, मनीस ओगो जातना गांठ उलयता. देव बरें करूं. भोव सुंदर कविता जॉस्टी पिंटोची. ती वर्णूंक जायनात, ती आयस्क्रिमा बरी. पण एका कवितेंत काळजाक आमी घात केल्यार आनी काळजान आमकां घात केल्यार पूण दोन रुपां दाखयल्यांत. एक काळजाक आमी घात करचे म्हळ्यार मोगांत चिटींग करचें, काळजान आमकां घात करचें म्हळ्यार हार्ट अटॅक. सो एक काळीज घेवन दोन रुपां दाखयल्यांत. भोव सुंदर कविता. आनी असले पाठतळार एक चाफराची कविता म्हाका उडास येता. कुट्याक बांदून हुमकोळची एक दोरी आनी एक लांबसो दिवोड दोगांय मोग करी. कुट्याक बांदून हुमकोळची एक दोरी आनी एक लांबसो दिवोड दोगांय मोग करी. चिंतून चिंतून विरार करपीत आसा कोड्डो, चिंतून चिंतून विरार करपीत आसा कोड्डो. एकच ती दोरी खऱ्यान नाडगी ना तर वो दिवोड सैबान कुड्डो. एकच ती दोरी खऱ्यान नाडगी ना तर वो दिवोड सैबान कुड्डो. चाफरा दे कोस्ता. हाका फाल्यांची कंत आतां लावन जाले. नेजीक नली आतावन पयस करूंक कितें करचें. फामद कवी बाब मौरीश शांतीपुरा म्हणटा ताका एकच वाट ती जावन आसा नलयाक हुमटून काडची, नेज इल्ली वाडोवन. ह्या कवितेंत हांवें हास्यांचें वर्णन केलां. हास्यांचें कवितेचें नांव आसा हासो. वंटामध्ये नास मारी, वंटामध्ये नास मारी तळ्या लोणये बदकासरी. वंटामध्ये नास मारी तळ्या लोणये बदकासरी. अंतरळ सगळो बवाजे जाल्यार खिणा भितर आपोनोरी. पाव शेर सुरे बरी, पाव शेर सुरे बरी शिंतीत मातशें ताणून दरी. पाव शेर सुरे बरी शिंतीत मातशें ताणून दरी. पेळ्या गोडा रुची तशें, पेळ्या गोडा रुची तशें केन्ना केन्ना साकाशें करी. कापसा बोंड फुटोन येता, कापसा बोंड फुटोन येता फुगऱ्या फोल्यार तामसाण हाडी. कापसा बोंड फुटोन येता फुगऱ्या फोल्यार तामसाण हाडी. वंटार मांकोड बसला जाल्यार, वंटार मांकोड बसला जाल्यार दाव्या पांयान कोटान काडी. सर्गा समोर, सर्गा समोर देणे दाखोवन, सर्गा समोर देणे दाखोवन बालशान संगी संवसारी हाडल्यात. सर्गा समोर देणे दाखोवन बालशान संगी संवसारी हाडल्यात. देवा गेलें दायज हें अमृत, देवा गेलें दायज हें अमृत पर्वता खवल्यान साळून काडल्यात. हासो तुजो, हासो तुजो लाख मोलाच्यो, हासो तुजो लाख मोलाच्यो तशीच म्हजी उतरां रास. हासो तुजो लाख मोलाच्यो तशीच म्हजी उतरां रास. एकाच गांठीन जर घेवंक जाय, एकाच गांठीन जर घेवंक जाय मुखार मेळटा इल्लें हास, मुखार मेळटा इल्लें हास. हासो, हासो म्हळ्यार स्मायल. हाच्या विशयांत एक भोव अप्रतिम रितीन कविता सादर केल्या बाब मौरीश शांतीपुरा. हासो तुज्यो लाख मोलाच्यो तशेंच म्हजी उतरां रास.
घेवंक जाय तर एकाच गांठीन मुखार मेळटना इल्लें आस म्हण तूं उलयनासतना गेल्यार तुजीन पळोवन गेल्यार असं उलोवंक जाताय देखून मुखार मेळटना इल्लें हास म्हण बारीक बारीक पंच लायन दिता मौरीश शांतीपुरा भोव सुंदर कविता. आनी संबंध म्हणटाना म्हाका गुलजाराची एक कविता उडास येता. सबार वर्सां उपरांत भेटले हांव एक फोटूच सांगून सोड म्हळ्यार हांवें. ते म्हणालें तुजो उगडास सदांच आसतालो. गुलजार ते म्हणालें तुजो उगडास सदांच आसतालो. आतां मुखार येता आयची सुगान धरलेली मनेस्तीन डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो मणिपाल. म्हजी कविता आसा हांवें हाका माताळो दिवना. तेन्ना पानो दिवन पोसलें तुका तेन्ना पानो दिवन पोसलें तुका आज उंडयेक तुज्या रक्तां पुता आज उंडयेक तुज्या रक्तां पुता. तेन्ना हात धरून चलयलें तुका आज बोटाक तुज्या आवंडेतां पुता. तेन्ना हात धरून चलयलें तुका आज बोटाक तुज्या आवंडेतां पुता. तेन्ना मोगान वेंगेंत घेवन न्हिदिल्लीं तुका तेन्ना मोगान वेंगेंत घेवन न्हिदिल्लीं तुका. आतां लागीं केन्ना येशी म्हूण रक्तां पुता आतां लागीं केन्ना येशी म्हूण रक्तां पुता. तेन्ना उस्क्यार दलयल्लें उस्क्यार म्हज्या दलयल्लें तुका तेन्ना उस्क्यार म्हज्या दलयल्लें तुका आज तुजेर एक दिश्ट घालूंक आश येता पुता. तेन्ना उस्क्यार तुज्या म्हज्या दलयल्लें तुका आज तुजेर दिश्ट घालूंक आश येता पुता. तेन्ना गुमुता आंगठ्याचो वास आदळ्ळो ना नाकाक म्हज्या. तेन्ना गुमुता आंगठ्याचो वास आदळ्ळो ना नाकाक म्हज्या. आज म्हजें मूत कुंठन जाता तुका आज म्हजें मूत कुंठन जाता तुका. तेन्ना तेला तुपान मागलें हांवें तुका तेन्ना तेला तुपान मागलें हांवें तुका. आज शीत कडी मेकळी केली पुता आज शीत कडी मेकळी केली पुता. तेन्ना इस्कोलाक हांडीर घेवन दवरलें तुका तेन्ना इस्कोलाक हांडीर घेवन दवरलें तुका. आज आश्र्याक येवंकूय पुरसत ना आम पुता आज आश्र्याक येवंकूय पुरसत ना आम पुता. तेन्ना तूं पोटल्यार दुखतलें म्हाका आनी धरून उठयतलीं तुका. तेन्ना तूं पोटल्यार दुखतलें म्हाका आनी धरून उठयतलीं तुका. पूण आज पडोवन गायिल्ल्या म्हाका हात धरून उठोवंक एक हातय ना जाला हांगा. पूण आज पडोवन गायिल्ल्या म्हाका हात धरून उठोवंक एक हातय ना जाला हांगा. देव बरें करूं. नेणटेपणांत ल्हान व्हड केल्ल्या मालगाड्यांच्या निर्लक्ष्य वयर उजवाडपाक येता ही कविता. भोव सुंदर कविता डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो मणिपाल. आनी ह्या पाठतळार म्हाका कवयत्री शीला भंडारकार हिची एक कविता उडासा येता. सुक्या खोलये वयर पांय दवरतना इल्लें नाजूकायेन दवरा. सुक्या खोलया वयर पांय दवरतना इल्लें नाजूकायेन दवरा. आदी ताणीच तुमकां सावळी दिली आसतली आदी ताणीच तुमकां सावळी दिली आसतली. कितेंय जावं पयलो दीस व्हडलो गादो लावन मुग्ध इल्ली खुशी रयताक. बेळें बरें मेळोवन दी 1000 पोटांक शीतय घालून दी. करती सुग्गी कोळके तिनी बेळी करच्या तितली शती ताका फावो जावन दी. आशय संगी मुखार पळयता पॉयटिकाच्या तांडेलीक आमच्या भटकाराक भयंकराक नवीन सुरत पिरेराचो. अकरेची कविता. होय बरो तोय बरो कोणाक म्हणून विंचे. होय हिरो तोय हिरो कोणाक काळीज दिवचे. होय बरो तोय बरो कोणाक म्हणून विंचे. होय हिरो तोय हिरो कोणाक काळीज दिवचे. एकलो सोलो ड्रायव्हिंग नेणा जिणये गाडी धांवडयत आनी एकलो फायरिंग जाणा काळीज मुजे हुलपयत. एकलो सोलो ड्रायव्हिंग नेणा जिणये गाडी धांवडयत आनी एकलो फायरिंग जाणा काळीज मुजे हुलपयत. होय बरो तोय बरो कोणाक म्हणून विंचे. होय हिरो तोय हिरो कोणाक काळीज दिवचे.
एकलो सोलो मोडता दोळे पोळे कितलो पारपोळ आनी एकलो हाडटा कळे मोग दीत निर्मोळ एकलो सोलो हाडता कळे एकलो सोलो मोडता दोळे पोळे कितलो पारपोळ आनी एकलो हाडता कळे मोग दीत निर्मोळ होय बरो तोय बरो कोणाक म्हणून विंचे होय हिरो तोय हिरो कोणाक काळीज दिवचे देखता भोवती जायत्यो चलयो उरल्या सैरीक नासता हांकां म्हणून रचलेले सले कांय पाद्री जाल्यात दिसता देखता भोवती जायते सले उरल्या सैरीक नासता हांकां म्हणून रचलेले सले कांय पाद्री जाल्यात दिसता देवा देवा म्हज्या सल्याक वेग्गी म्हाका दाखय तुझ्या प्रासड म्हाका ताची गरज म्हण तकलेन ताच्या रिगय देवा देवा म्हज्या सल्याक वेग्गी म्हाका दाखय तुझ्या प्रासड म्हाका ताची गरज म्हण तकलेन ताच्या रिगय होय बरो तोय बरो कोणाक म्हणून विंचे होय हिरो तोय हिरो कोणाक काळीज दिवचे देव बरें करूं. सोबीत कविता सोबीत ताळो आनी आमचो मनाय सगळ्यांच्या की चड उत्ती म्हणटा हांव. तशेंच देवा कडेन तुज्या की म्हाका ताची गरज आसा म्हणशात तुमी तरी देवा तुजी विसवणूच बरी तुज्या कृपेक ना कोणूच सरी. देव बरें करूं. तो करा कोणाक बरें जालें कितले वोट आसात पळया सगळ्यांक बरें जालें गे एन्जॉय जालें गे देव बरें करूं. दिल्ल्या चिटींत तुमकां मेसवल्ली कवियाची नांवां बरोवन दिवंक विनंती करता. आयच्या ह्या कार्याक आमचे सांगाता हजार आसात. मनेस्त क्रिस्टोफर सिक्वेरा गांवान कारकोळचे विनंती आसा तुमी वेदीक येवन बसका स्विकार करच्याक. हांव विनंती करता मनेस्त नवीन मनाच्या सैर्याक सांकेतीक रितीन स्वागत करच्याक. हांव विनंती करता मनाच्या सैर्यांनी सर्व कवी आनी कवयित्रींक उगडासाची काणयेक दिवन उल्हासूंच्याक. नवा पयले बरीच तुमी मुखार येवन मनाच्या सैर्यांत रावन उगडासाची काणयेक स्विकार करच्याक. Manestin Jacinta Mascarenes de Rebail, Manest Richie Pereira de Rebail, Manest C.V. Loreto, Manest Annu Ijay, Manestin Sabita Fernandez de Rebail, Manestin Maria George Pinto Kulshekar, Manestin Dr. Annie Dimple Castellino, Manest E.D. Kaddos Takode, Manest Godwin Pinto Ijay, Manest Edward Lobo Tokkot, Manestin Lydia Di Costa de Rebail, Manest Vinod Pinto Takode, Manest Macha Miller, Sister Valentina, Manest Maxim Ludwig Bondel, Manestin Juliet Morris de Rebail, Manest Pedro Prabhu Takode, Manest Ron Michael Angelor, Manest George Ligori de Souza Suratkal, Manest Josie Pinto Kindingoli, Manest Maurice Desa Shantipura, Manestin Dr. Flavia Castellino Manipal.
कविगोष्ठीच्या आयोजकांक दिवचे उडासाची कांडीक डॉक्टर राष्ट्रीय प्रभूजी कागो आणि दिवची ती मेलसानान आमच्या कोंकणी संघाच्या संयोजकांक स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती. देव बरी सांदी तुमकां समजता. मगाच्यानो आयचो दीस खंडीत जावन व्हरतो आनी भोव संतोशाचो दीस प्रत्येक जावं आमकां सेंट आग्नेस कॉलेजीच्यान. एक कन्नडांत एक संगणी आसा, रवी काणदन्नु कवी कंडम. म्हळ्यार एक सुर्याक कितें देखूंक जायना ते कवी चिंताकय आनी ते उसारताकय आपल्या उतरान. तसले चिंता पाटायिल्ले कवी आमच्या ह्या कॉलेजींत येवचे आनी जायके आमचे भाग्य म्हूण येत. असलो अवकाश तितले मात्र न्ही. आज आमकां येवन आमच्या विद्यार्थ्यांनी एक कविता कशें बरोवचे आनी ताचे रीत नीत आमकां तिळसयल्या सर्व कवियांक हांव मान बागोवन आयचे कार्यक्रम यशस्वी रितीन सहकारशिल्ल्या सर्वांक उपकार आठोवचे उतरां म्हणून हांगासर हजर आसा. पयल्यान पयले आयचे कार्यक्रम जावंक सहकार दिल्ल्या हाचे उस्तुवारी म्हूण येत सर्व कार्य सोडून व्हेल्ल्या नवीन पेरेरा पोएटिका सगोरकार हांकां काळजांत हांव उपकार बागोवता. तशेंच आयच्या सांजेच्या वॅलिडिटरी प्रोग्रामांक मुखेल सोयरे जावन हजर आशिल्ले मानेस्त क्रिस्टोफर सिक्वेरा तांचो उपकार बावता आसतना येदे व्हडले कार्य जायचे तर एक 10 जाणांचो कुमक आसता. प्रत्येक जाण आयचे प्रमुख आयोजक जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा हांचो काळजांत उपकार बावडटा. तशेंच आमच्या भुरग्यांक आनी सर्वांक कविता कार्यागारा विशीं तिळसोनी दिल्या सर्व संपन्न व्यक्तींचो मनेस्त मौरिस टेसा लावी गंचेमाटा आनी श्रीमान नवीन पेरेरा हांचो उपकार आठयत आसतना कवी गोष्टी सोडून गेल्ल्या सुंकान धरिल्ल्या डॉक्टर फ्लाविया कास्तालिनो नवीन पेरेराचो हांव उपकार दवरता. तशेंच आयचे कार्य हांगासर सोडून व्हेवंक अवकाश करून दिल्ल्या आमच्या कॉलेजीचे प्रांशुपाल सिस्टर डॉक्टर वेरेसा येसूचो उपकार आठयत आसतना आयच्या ह्या कविता वाचन निजायकी बऱ्या रितीन जायचे तर हांगासर आशिल्ले सर कवियाचे तुमच्या कविताद्वारी सर तुमच्या कवितांक आनी तुमच्या चिंतपाक मान बागोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जर तर कोणाची नांवां चुकून गेल्यार दयेकन प्रत्येक जाण आनी परोक्ष जावन सहकार दिल्या सर्वांचो देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनी ह्या कार्याक म्हाका आनी सर हजर आशिल्ल्या सर म्हज्या कोंकणी संघाच्या विद्यार्थ्यांक मोगान देव बरें करूं म्हणटा. जमल्यार समजता देव बरें करूं. उत्तम कविता कोणाक घेता इनाम सांगा पळया. अमेनायक गोवा ते हांगासर ना वचून जाल्यार तांकां आमी इनाम पावयता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.